फर्स्ट टाइम. सर पहिली मांजर वाचो. उधर फक्त नहीं होता है. Honorable Speaker. दोन 2024-25-26 वर्षाकरता वर्षकी वित्तीय अर्थसंकल्प मांडतो. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the annual financial statement for the year 25-26. Sir, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दो. विकसित भारत 2047च्या दिशेन वाटचाल करपी भारत देशाच्या हावेसाक बळगे दिवपी गोंय राज्याच्या फुडाराचो वेध घेवपी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हाका खूब खोस भोगता. आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला देश साधन सुविधा विकास आणि व्यक्ती विकासाचे नवे मापदंड प्रस्थापित करताना आम्ही पळयतात. ताचे निरंतर मार्गदर्शन आणि भक्कम साथ ह्याच बळग्यार जण एकलो गोंयकार केंद्र आणि राज्य अशा डबल इंजिन सरकारच्या अभूतपूर्व कामगिरीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेता. आमच्यो महिला भगिनी, आमचे युवा, आमचे शेतकरी, आमचे दिव्यांगजन, विद्यार्थी तसेच गोंय राज्याच्या बऱ्या ग्रीन फुडारा खातीर कार्यरत जण एकल्या गोंयकारांच्या इच्छा आकांक्षाक न्याय दिवपी अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हाचे भान राखपी आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेक हांव उबो आसा. सभापती महाशय, ह्या पवित्र सभागृहात सलग 7वें फावट अर्थसंकल्पीय भाशण करपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या आणि सांगपाक खोस भोगता की हांवें गोंयच्या जनतेक दिल्ल्या आश्वासनाची 100% पूर्तता करपाचो प्रामाणीक यत्न केला. लोकशक्ती विशिर्यते, पॉवर टू द पीपल ही भावना अधोरेखित करपी आणि गोंय राज्याच्या विकासाच्या मार्गार गतिमान करपी म्हज्या सरकारचो विविध धोरणात्मक निर्णय विकसित गोंय, विकसित भारत 2047 साध्य करपाच्या नदरेन आकार घेताना पळोवपाक मनाक थकाय मेळटा. तमाम गोंयकारांच्या सपनांतले भांगराळे गोंय भारत देशाच्या पटलाचेर पयलें विकसीत राज्य म्हणून साकार जावचें हाच्या खातीर तयार जावपी विजन डॉक्युमेंट आनी एक्शन प्लॅन हेचें ह्याच वर्सा लोकार्पण करपाचो आमचो हावेस आसा. हेच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणींतल्यान निर्धारीत उद्दिश्ट 2030 वर्सा मेरेन साध्य करून 2037 मेरेन विकसीत गोवा ही मोख निर्धारीत मर्यादेच्या 10 वर्सां पयलींच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित करपाचो आमी थारायला. सभापती महाशय, ह्या वर्सा खातीर म्हज्या बजेटात टुरिझम क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रिन्युएबल एनर्जी वापरपाक प्रोत्साहन, इझी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनिक स्वच्छता, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोंय आणि जनतेक फास्टस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिस ह्या क्षेत्राचेर विशेष भर दिवपाची मोख आसा. सभापती महाशय, म्हज्या खातीर बजेट भाशण आणि आर्थीक नियोजन म्हळ्यार आंकड्याचो खेळ नसून ती एक निरंतर चलपी शिस्तबद्ध प्रक्रिया जावन आसा. म्हज्या सरकारान घेतिल्ल्या दूरदृष्टी धोरणात्मक निर्णयाचो आणि काटेकोर आर्थीक नियोजनाचो परिणाम स्वरूप नीती आयोगाच्या स्टेट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इव्हॅल्युएशन अंतर्गत पुराय देशात गोंयाक 3ऱ्या स्थानार आसा. फिस्कल प्रोफायल. स्पीकर सर, आय प्रेजेंट एन ओवरव्यू of the fiscal profile of the state government. The GSTP at current price for the year 25-26 is projected at rupees 1,38,624.86 crore with a growth rate of 14.27%. Goa per capita projected to be 9.69 lakhs for the year 25-26, portraying a robust and healthy economy. Speaker sir,
The estimated receipt for the financial year 25-26 are projected at rupees 27,993.97 crores, showing the rise of 13.2% over the last year 24-25. The total gross expenditure is estimated to be rupees 28,162 crores, of which rupees 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,086,863 crores is towards capital expenditure. In financial year 25-26, there is a heavy repayment of the principal amount of rupees 1,500 crores of open market borrowing done in 10 years earlier, which is an additional of rupees 704 rise from the repayment of rupees 800 crores done in the financial year 24-25. Speaker sir, I am pleased to announce that double engine Sarkar, we are able to get special assistance for the capital investment to the extent of rupees 1,520 crores from the Government of India in the financial year 24-25, which is the highest in the history of the state government. The same trend is expected to continue in this financial year also. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform undertaken by my government are visible in the audit report compiled by the CAG every year. We have ended the financial year 23-24 on the revenue surplus of rupees 1,423 crores and have been able to achieve the majority of the targets set under the Fiscal Responsibility Budget Management Act. The revenue surplus is projected at rupees 2,403 crores in the financial year 25-26. Further, the ratio of the total outstanding debt to the GSTP has also seen declining trend due to the strict debt sustainable policy adopted by my government. Speaker sir, the Union Finance Commission for the year 25-26 has copped the fiscal deficit to the GSTP ratio at a 3.5%. Further, the Finance Commission has also allowed the unutilized borrowing to carry forward in the next financial year. This year we have borrowed rupees 1,050 crores as on date from the open market as against the limit of 4,500 crores. Fiscal deficit for the financial year 25-26 is estimated to rupees 2,826.44 crores, which is well within the limit prescribed by the 15th Finance Commission. General Administration and Coordination. सभापती महाशय, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन विभागासाठी 174.99 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. सभापती महोदय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन देण्यासाठी माझे सरकार 25-26 या आर्थिक वर्षापासून युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करेल, ज्यामुळे निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम मिळेल आणि त्यामुळे त्यांना खात्रीशीर फॅमिली पेन्शन, एश्युअर्ड मिनिमम पेन्शन, इन्फ्लेशन इंडेक्शन्स अँड पोस्ट रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी असे विविध फायदे मिळतील. सभापती महोदय, पुढील आर्थिक वर्षापासून संबंधितांना पेन्शन एजन्सी बँक तर्फे न देता थेट ट्रेजरीमधून देण्यात येईल, यामुळे पेन्शनचा लाभ विनाविलंब मिळेल. सभापती महाशय, यंदापासून मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील देवी लैराईची जत्रा यांना स्टेट फेस्टिवलचा दर्जा देऊन भाविकांना आवश्यक त्या सोयी आणि सुविधा देण्याचा आम्ही निश्चित केलं आहे. सभापती महोदय, प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंसहाय्यक गट, लोकप्रतिनिधी इत्यादींना वेळोवेळी दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे म्हणून एला ओल्ड गोवा स्थित गोवा इन्स्टिट्यूट पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड रूरल डेव्हलपमेंटसाठी नवी इमारत बांधकाम, पायाभूत सुविधेचं निर्माण आणि प्रशिक्षण कक्षाची सजावट इत्यादी कामासाठी 17 कोटी रुपयाची अपेक्षित आहे. सभापती महोदय, पुण्यभूमी अयोध्या येथे भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी निवास सुविधा निर्माणाच्या हेतूने अयोध्येत गोवा राम निवास बांधण्यासाठी 26 कोटी खर्चून 3,801 स्क्वेअर किलोमीटर भूखंड घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवी दिल्लीतील गोवा निवास आणि गोवा सदन दोन्हीच्या नूतनीकरणाचे काम यावर्षी हातात घेतले जाईल आणि जुहू येथील सुधारित गोवा भवनचे लोकार्पण झाले आहे आणि आता बैलापूर नवी मुंबई येथील गोवा भवनचे निर्माण कामही लवकरच सुरू करण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली आहे.
सभापती महोदय, 15 कोटी खर्चून मिरामार येथील स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर समाधीचे नूतनीकरण कार्य सुरू झाले आहे आणि कालबद्ध पद्धतीने 2026 साली पूर्ण करण्याचा प्रयत्नरत आहे. पर्सनल सभापती महाशय, माझ्या नजरेत आयला की सध्याच्या रिक्रुटमेंट रूल्स प्रमाण खाजगी आस्थापनातल्या अनुभव प्रमाणपत्र असणं गरजेचं असल्या कारणान तसेच काय खाजगी आस्थापनांत अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र दिवपाची पात्र नासल्यान काय उमेदवाराक LDC पदा खातीर अर्ज करपाक मेळना. गोयच्या तरणाट्यांचो हो विशय सुटावो करपा खातीर हांव रिक्रुटमेंट रूल भितर बदल करून सगळे उमेदवार ज्यांच्याकडे खाजगी क्षेत्रातलो 1 वर्सा वा चड अनुभव आसा ताका सरकारी नोकऱ्या खातीर अर्ज करपाक पात्र करपाचे प्रायोजन करतलो. Speaker sir, I proposed to take this massive exercise of revision of the recruitment rule of the various posts in the government with the latest advance in educational course and the various new degree offered by educational institutions. A national level institutions will be engaged to recommend the suggestions for bringing out reform in administrations and delivery. सभापती महाशय, प्रशासना भितर शिस्तबद्धता हाडप आणि सरकारी खाती तशीच महामंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता हाडपाच्या नदरेत CA, CS आणि कॉस्ट अकाउंटंट्स हांच्या केंद्रीय संस्थांनी थारायल्ल्या शुल्कानुसार तांचे एम्पॅनलमेंट करपाचो प्रस्ताव दवरता. मिशन कर्मयोगी सभापती महोदय, आर्थीक वर्ष 25-26 सावन मिशन कर्मयोगी ह्या योजने खाला दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करपा खातीर दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याक आय गॉट कर्मयोगी हाचेर कमीत कमी एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम करचो पडटलो जो कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या मूल्यांकन करपा खातीर त्याचा अपराध नमूद करपाचे गरजेचे आसतले. GHRDC सभापती महाशय, आणि 4000 नवे कर्मचारी घेऊन GHRDC वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी स्थानिक मनीसबळाचो वापर विस्तार करतले. To promote Goan security guard in the private sector, the scope of the GHRDC will be expanded to cater to private sector. Such guard will be the paid remuneration at par with the GHRDC rates with the contributions from the government. त्या भायर निर्धारित वर्सा काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे बोनस, मॅटर्निटी लीव, फी रिएम्बर्समेंट फॉर ग्रॅज्युएशन अशा प्रकारचे सगळे लाभ मेळटले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सभापती महाशय, सरकारात पारदर्शकता तरेन नोकर भरती करपाच्या नदरेन माझ्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन केला. या निर्णयाचे सगळ्यांनी स्वागत केला. ही भरती प्रक्रिया अशीच पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आधारित पद्धतीन चालू दवरून याफुडें सगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकर भरती कंपल्सरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमांतल्यान फास्ट ट्रॅक पद्धतीत जातली. गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन सभापती महाशय, गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशना खातीर 15 कोटीची आर्थिक तरतूद केल्या. GPSCचे नव्या प्रशस्त इमारतीत स्थलांतरण करपाचो आमचो आवेश आसा. प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशन सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशना खातीर 54 कोटीची आर्थिक तरतूद केल्या. CM फेलोशिप प्रोग्राम सभापती महोदय, गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मानसिकता वाडपा खातीर हांव गोंयांतल्या मल्टीनॅशनल कंपनींतल्या रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट विभागात काम करपी गोंयांतल्या लोकां खातीर CM फेलोशिप स्कीम वाडोवपाचो प्रस्ताव दवरता. ह्या येवजणे खातीर कंपनीत रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट डिव्हिजन नियुक्त केल्ल्या गोंयच्या इंटर्नच्या स्टायफंडाचो कांय भाग सरकार फारीक करतले. त्या खातीर 4 कोटी रुपयाची तरतूद करता. आधार सभापती महाशय, 110 परमनंट आधार एनरोलमेंट स्टेशनचे जाळे निर्माण करून आम्ही 103% आधार नोंदणी साध्य केल्या. 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर हाची मोख साध्य करपाक आम्ही सगळ्या सरकारी योजनांचे पैसे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम मार्फत लाभार्थ्यांच्या आधार सीडेड बँक खात्यात जमा करतले. हातूंतल्यान सुरक्षीत, सुटसुटीत आणि पारदर्शक पद्धतीन लाभार्थ्याक योजनाचो लाभ मेळटलो. गोवा CSR ऑथॉरिटी सभापती महाशय, माझ्या सरकारात गोवा CSR ऑथॉरिटी तयार केल्ल्या ज्याच्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेट तांच्या CSRाक निधीक चालना दिवप सहज शक्य जाता. शिक्षण, बायलां सशक्तीकरण, स्किलिंग आणि भलायकी ह्या मळार फाटल्या 2 वर्सांत 16 कोटी रुपया इतले प्रकल्प मेळोवपाक गोवा CSR ऑथॉरिटी यशस्वी जाल्या आणि त्याचो फायदो 4.5 लाख लोकांक मेळ्ळा. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल
सभापती महाशय, माझ्या सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोय कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान विविध योजनांचो योग्य प्रचार प्रसार जाल्ल्यान गोय राज्याच्या अंतर्गत एसडीजी अंतर्गत गुणाचेर सकारात्मक परिणाम जाला. एज पर एसडीजी इंडेक्स 2024 released by Niti Aayog, Goa has maintained its fourth position, securing the composite score of 77 and bagged a position to the category of front runner. म्हणजे सरकार स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करून वर्ष 2028 मेरेन एसडीजी साध्य करपाचो हावेस बाळगून आसा. एड्युकेशन सेक्टर, स्कूल एड्युकेशन. सभापती महोदय, स्कूल एड्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत एक महत्वाचो मापदंड आसपी साक्षरता ह्या बाबतीत आमचे राज्य 100% लिटरसी ही मोख साध्य करपाक सज्ज आसा. सभापती महोदय, राज्यभरात 442 वयर शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक येवजण केअर्स यशस्वीपणान चालीक लायल्या. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता की 24 गोंयकार विद्यार्थी इंटरनॅशनल बेरबाज कॉम्पिटिशन्स ऑन कॉम्प्युटिंग स्किल कॉम्प्युटिंग थिंकिंग या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत देशात पहिल्या 50 क्रमांकात आसात. या योजनेचो सकारात्मक परिणाम मतीत घेवन सीएम केअर्स हे योजने खातीर 25-26 ह्या वर्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद वाडोवन 19 कोटी रुपया केल्या. हाच्या खाला 2 सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आणि 12 तालुक्यांनी प्रॉक्टर टेस्ट सेंटर स्थापन केला. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य योजन सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ही येवजण एपरल्स, होम फर्निशिंग, ब्युटी अँड वेलनेस, एग्रीकल्चर अँड ऑटोमोबाईल या कोर्सांनी 12वीत NSQ पास केल्ल्या दर एका विद्यार्थ्याक 20,000 रुपया एसेसरी किट वाटप जातले. स्वयंरोजगार मेळचो तशेंच आपली कुशळटाय वापरून उत्पन्न मेळोवचो हो ह्या योजनेचो हेत आसा. आपली कुशळटाय वापरून रोजगार मेळोवपाक मदत मेळटली अशा वस्तूंचो ह्या किटात आस्पाव आसतलो. सभापती महाशय, ल्हान भुरग्यां मदीं ई-लर्निंग तशेंच तंत्रज्ञाना विशयी आवड निर्माण जावची म्हणून हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कूल अँड गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूलच्या प्रत्येक वर्गात लॅपटॉप दिवपाचे जाहीर करता. तशेंच आमी सगळ्या शाळेंचे लॅब अपग्रेड करतले. सभापती महाशय, वयोमर्यादा सोंपिल्ल्या बालरथ बशीक पर्याय व्यवस्था येवजण दिवपी येवजण आमी ह्या वर्सा सावन चालीक लायता. गोंयभरात शाळांच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडपा खातीर शिक्षण खात्यांतल्यान 34 कोटी रुपया कॅपिटल आउटले दिला. सभापती महाशय, रुपीज 200 crores खर्चून सगळ्या सरकारी शाळांचे दुरुस्ती काम ह्या वर्साच्या मान्सूनाच्या पयलीं पूर्ण जातले. हायर एड्युकेशन. सभापती महोदय, आर्थीक वर्ष 25-26 खातीर हायर एड्युकेशन खात्याक 700 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. गोंय राज्यांत नवीन अभ्यासक्रम दिवपी नव्या शैक्षणिक संस्थांक म्हणजे सरकार गरजेचो सगळो आधार दितले. सभापती महोदय, राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण NEP 2020 च्या नदरेन गोंय उच्च शिक्षणात NEP 2020 चालीक लावपाक राज्य देशात खूप मुखार आसा. हाका लागून बहुविध आणि समग्र शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर म्हजे सरकार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जंय जायतीं कॉलेजां एकठांय येवन संवसारीक दर्जाचे पुराय विद्यापीठ तयार जातले. सभापती महाशय, इंटर्नशीप आता कंपल्सरी शिक्षणाच्या पदवीचो महत्वाचो भाग जातली. फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन इंटर्नशीप फेज वायज पद्दतीन अंमलबजावणी करतले. हाचो एक भाग म्हणून दर एक विद्यार्थ्याक पदवी मेळोवच्या पयलीं इंटर्नशीप करपाची पडटली. गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांनी मुळावी बांदावळ आनी सुविधा विकसीत करपाच्या मळार म्हजें सरकार मुखार आसा. ह्यो शैक्षणिक संस्था गिन्यान, कला, इतिहास, संस्कृताय, परंपरा आनी नवनिर्माण हाच्या खातीर केंद्र म्हणून वावुरतल्यो. महाविद्यालयांनी स्किल्ड डेव्हलपमेंट, इन्क्युबेशन अँड स्टार्टअप सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. जाका लागून ताका रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रिनरशिपा खातीर केंद्र जावपाक मेळटलें. सभापती महोदय, गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन अँड स्किल्स, डॉक्युमेंटेशन अँड रिसर्च फॉर द इम्प्रुव्हिंग द लोकल लायव्हलीहुड्स अशी नवी येवजण सुरू करपाचो म्हज्या सरकाराचो प्रस्ताव आसा. गोंयांतल्या पारंपारीक पद्दतीन सांबाळपी दस्त येवजण आनी ताचें पुनर्जीवन करप हो ह्या येवजणेचो हेतू आसतलो. महोदय, हे वर्स V. गायतोंडे आनी FN सोजा हांचे 2 व्हड गोंय कलाकारांचो जन्मशताब्दी वर्स आशिल्ले.
यांच्या सन्मानार्थ गोंय कला महाविद्यालयात गायतोंडे सोजा चेर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाका लागून गोंय राज्यांतल्या कला शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो. महोदय, भारतीय गिन्यान पद्दतीचो पुनर्जीवन, संशोधन आनी प्रचार करपा खातीर भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष स्थापन करपाचें हांव जाहीर करतां. खगोलशास्त्र, वैजीक परंपरा, कला, वैदीक गणित आनी हेर विशयाचेर संशोधन करप तशेंच गोंयच्या संदर्भात गिन्यानाचो हो खजानो तयार करप हे सगळे विशय ह्या कक्षा भितर आस्पावीत करतले. वेस्टर्न घाट देगेवयल्या वनस्पतींचे अतुलनीय गिन्यान आशिल्ल्या 17व्या शेंकड्यांतल्या हॉर्टस मॅलाबेरिकुरस द गार्डन ऑफ द मालाबार ह्या ग्रंथाच्या 12 खंडाचो अणकार करप हे ह्या उपक्रमाचो मुखेल काम आसतलें. तशेंच गिरेस्त गोंयच्या परंपरेचेर आदारीत आशिल्लो आदले गोंय नांवाचो प्रकल्पाचें काम ह्या उपक्रमांत पुराय जातलें. सभापती महोदय, राज्यांत चालीक लायिल्ले केंद्रीय प्रायोजीत प्रकल्प प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान चालूच उरतलो. ह्या येवजणे खाला राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणीक संस्था खातीर म्हजें सरकार स्थानीक पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांदतले, जाका लागून 100 कोटीची तजवीज केल्या. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आनी थिएटर कॉलेज हाका स्ट्रेंथन करपाचो प्रस्ताव आसा. टॅक्निकल एड्युकेशन. सभापती महोदय, टॅक्निकल एड्युकेशन खात्याक 119 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती सर, डीजे गिफ्ट येवजण, जाका लागून तांत्रीक अभ्यासक्रम घेवपी हजारांनी विद्यार्थ्यांक फायदो जाला, ती येवजण 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा चालू उरतली आनी त्या खातीर 35 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गोंय फार्मासी कॉलेज, गोंय फायन आर्ट्स कॉलेज, गोंय आर्किटेक्ट कॉलेज आनी गोंय म्युझिक कॉलेज अशी 4 मुखेल सरकारी महाविद्यालयाचो सांबाळून घेवपी खातीर पणजेन लागसारा मेगा कॉलेज कॅम्पस बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनच्या पालवान गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर इंटरनॅशनल प्लंबिंग प्रॅक्टिसीस खातीर सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना जातली, जाचो वट्ट खर्च 5 कोटी रुपया आसा. स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप. सभापती महोदय, स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप खात्याक 103 कोटी रुपया राखून दवरल्यात. सभापती महोदय, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण आनी उदरगत सेवा दिवपाच्या हेतून म्हजें सरकार स्किल ऑन व्हील कार्यावळ सुरू करतली. गरजेची साधनां, तंत्रज्ञान आनी शिकोवपाची सामुग्री आशिल्ली मोबायल युनिट गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी फिरून ही साधनां कशी हाताळप हाचें प्रशिक्षण दितले. ह्या उपक्रमा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, सांगपाक अभिमान दिसता की नॅशनल अप्रेंटिसशीप स्कीम अंतर्गत म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या तरणाट्यांक अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिल्या. सध्या 4000 अप्रेंटिसशीप सरकारी क्षेत्रांनी आनी 7000 अप्रेंटिसशीप खाजगी क्षेत्रांनी अशें मेळून 11000 अप्रेंटिसशीप कार्यरत आसात. म्हज्या सरकारान राज्यांत PM इंटर्नशीप स्कीम चालीक लावपाक कटिबद्ध आसा. ह्या माध्यमांतल्यान गोंयांतलो पदवीधर तशेंच कॉलेज ड्रॉपआउट तरणाट्यांक 500 प्रतिश्ठीत कंपनींनी इंटर्नशीपच्यो संदी निर्माण जातल्यो, ताची रोजगार क्षमता वाडटली. तरणाट्यांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जावचे ह्या हेतून मुख्यमंत्री कौशल्य पथ योजना खाला 2 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तशेंच सांजच्या वेळा सतत बायलां खातीर वेगवेगळे पार्ट टायम स्किल अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. गोंयच्या तरणाट्यांनी हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम क्षेत्रांत रोजगार क्षमता वाडपाच्या नदरेन म्हजें सरकार ह्या क्षेत्रा खातीर नवे कौशल्य आधारीत कोर्स सुरू करतले. अंदाजे 8 कोटी रुपया खर्चून काणकोणांत जावपी ITIचे नव्या इमारतीचें काम जून 2025 पर्यंत पुराय जावपाची शक्यता आसा. सभापती महोदय, टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सा खाला दिवचल, म्हापसा, फार्मागुडी, वास्को आनी काकोड्या ही 5 सरकारी ITI केंद्रां सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून अपग्रेड करतले. ह्या केंद्रांनी नव्या युगांतल्या गरजेचे आशिल्ले वेगवेगळे अभ्यासक्रम जशे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटींग, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आदी हांचो आस्पाव जातलो. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर बेगिनात बेगीन प्रशिक्षण सुरू जातलें आनी त्या खातीर 10 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, म्हजें सरकार काकोड्या गव्हर्मेंट ITI हांगासर 5 कोटी रुपया खर्चून बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल टेक्निशियन व नव्या युगाचो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिवपा खातीर नवी इमारत बांदपाची प्रक्रिया चालीक लायल्या. फायनान्स. सभापती महोदय, अर्थ खात्याक दिल्ल्या 596 कोटी रुपया इतले आसात. स्पीकर सर, I would like to inform
this house that total allocation under tribal sub-plan to multiple departments is rupees 1,480 crores with at most 15% of the total development and welfare outlay of this budget. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन EDC सभापती महोदय नोकरी सोदपी न्हय तर एंटरप्रिनर आणि नोकरी दिवपी जायात असो सल्लो दीत दर एका गोंयकाराक स्वयंपूर्ण करपाचो म्हाज्या सरकाराचो सदांच यत्न आसात. गोंय राज्यांतल्या तरणाट्यांक उद्योजकता शिक्षण दिवपा खातीर म्हज्या सरकारान एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया संस्थे वांगडा MOU केला जे गोंयांत उद्योजकता जागृताय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. हो उपक्रम फुडें व्हरून मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ही येवजणे अंतर्गत राज्यांतल्या तरणाट्यांक उद्योजकता विकास कार्यावळ आनी प्रशिक्षण दिवपा खातीर 2.5 कोटीची तजवीज केल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सभापती महोदय मंजूर केल्ल्या कामाक कळाव लागिल्ल्यान चड खर्च जाता आनी हाचेर आळबंद हाडपा खातीर ठरावीक टायमलायन चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. हाका लागून आर्थीक वर्साच्या सुरवेक कांय म्हयन्या खातीरूच एक्सपेंडिचर सँक्शन दितले आनी उरिल्ल्या वेळा खाती ह्या कामाची अंमलबजावणी करपा खातीर वापरतली. हाका लागून कामाचें योग्य नियोजन खूब आदींच करपाक मेळटलें तशें बेगीनाच अंमलबजावणी करपाक मेळटली. ह्या आर्थीक वर्सा सावन दर एका आमदारा खातीर वेगवेगळ्या खात्या कडल्यान महामंडळा कडल्यान दर वर्सा अंमलबजावणी जावपी सुमारे 100 कोटी प्रकल्पाची मंजुरी दितले. ताका नाका दिसता. GSIDC सभापती महोदय GSIDCचे एनेक्शर A प्रमाण सकयल दिल्ले प्रकल्प पुराय जावपाच्या वाटेर आसात आनी तांचे आर्थीक वर्स 25-26 उक्तावण जातले. हॉस्टेल ब्लॉक IPHP 26 कोटी, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळी 16 कोटी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रायमरी स्कूल बोमा फोंडा 2 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टेल एकोमोडेट बांबोलीम 11 कोटी, परत मडगाव ITI 5 कोटी म्हणजे फातोर्डा ITI दिसता ती मल्टीपर्पज, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टेल एंड कॉलेज अँड आर्ट्स खांडोळा 5 कोटी अशें मेळून टोटल 67 क्रोर्स. सकयल दिल्ले प्रकल्प आर्थीक वर्सा 25 सर्वा भितर चालीक लायतले. हितूर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल ब्लॉक्स एंड कुर्चरेम बस स्टँड 40 कोटी, अपग्रेडेशन ऑफ द PHC बेतकी 25 कोटी, पोलीस हेडक्वॉर्टर्स 46 कोटी, सोनाळ तार सावर्डे 70 ब्रिज 32 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू म्युझियम बिल्डिंग 22 कोटी रुपया, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट हाय स्कूल बिल्डिंग खांडोळा मार्सेल 20 कोटी, पंचायत पिलर्ण 15 कोटी, पिर्णा विलेज पंचायत कॉम्प्लेक्स पिर्णा बार्देस 5 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रूरल मेडिकल डिस्पेन्सरी केपें 2 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खांडोळा, परत गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स बिचोली 57 कोटी. It is in Morad Mapsa, government complex at Morad Mapsa, 23 कोटी, construction college block of the medical college, 250 crores, construction of the 15-bedded urban PHC, Kunkarim, 18 कोटी, NATO, construction of the multi-purpose hall, Kunkarim, 12 कोटी, त्या उपरांत Navelim Bicholi, it is in 2 crores, altogether it is in 640 crores. Sewerage Corporation राज्यातल्या सिवरेज व्यवस्थापनाक आतां सावन सिवरेज कॉर्पोरेशन पळयतले. सिवरेजी कडेन लक्ष दवरपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन हे एकमेव ऑथॉरिटी आसतली जी सगळ्या प्रकारच्या सिवरेज कामां खातीर आनी देखरेखीक जापसाल धरपाक आसतले. O&M सयत गोंय राज्यांतले नवे प्रकल्प नेटवर्क स्थापन करपाचें काम सिवरेज महामंडळाक सोंपयतले. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा टोका हांगासर 27 MLD आनी 15 MLD सांडपाणी उपचार प्रकल्पा खातीर टर्शरी ट्रिटमेंट सुविधा दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा. ताका लागून 53 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो. सभापती महाशय, फुडल्या 25 वर्साच्या मलनिस्सारण गरजेची पूर्तता करपाक म्हजें सरकार गोवा सिवरेज मास्टर प्लॅन 2050 चालीक लायतले. पुराय राज्यांतलो सिवरेज नेटवर्क विशेष करून किनारी भागात आसपी सिवरेज नेटवर्क वेवस्थीत चालीक लावन न्हंयचें उदीक दूशीत जावचें ना हाची आमी जतनाय घेतले. भारताची पहिली व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टीम पणजे सुरू जाल्या हे ह्या हावजाक सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महोदय, कांय वाठारांनी सिवरेजचे जाळें घाल्लें आसून लेगीत लोक ह्या जोडणी लावपाक येवपाक अडखळटात. ताका लागून
दुशिता येता मलनिस्सारण कार्यक्षम रितीन करपाक आनी पर्यावरण प्रदुशणाचेर आळबंद हाडपाक व सिवरेज लायनी घालपाचो हेतू आशिल्लो. सिवरेज नेटवर्क जोडणी वाडोवपाचो उपाय म्हणून जे लोक सिवरेज जोडणी खातीर पात्र आसतनाय पूर्ण फायदो घेनात अशा रहिवाशाच्या निवासी जोडणी खातीरचो त्यांच्या उदक शुल्कात अतिरिक्त 50% आणि वेपारी जोडणी खातीर त्यांच्या शुल्कात अतिरिक्त 100% बिल आकारतले. सिवरेज जोडणी घेतल्या उपरांतूच शुल्क परत सामान्य करतले. इट इज अ कंपल्सरी. ह्या वर्सात 2 नवे प्रकल्प सुरू जातले, सांखळे आणि पर्वरी हांगासर. आर्थीक वर्सा सकयल जिल्ल्या सिवरेज येवजणेक पुराय जातल्यो. मडगांव, नावेली आणि बाणावली 25 कोटी, 35 कोटी आणि 45 कोटी. कोलवा, मडकय, पर्वरी, कुडचडे, तालिगांव, वास्को हांगासरी सिवरेज स्किमी ज्यो आसा पळय न्ही 75, 15, 10, 14 अशें मेळून टोटल ऑल टुगेदर 264. ह्या वर्सा चालू सिवरेजचें काम पुराय जातकच गोंय मलनिस्सरण कवरेज 30% वाडटली. सभापती महाशय, कुडचडे आणि भोवताणच्या वाठारांनी प्रदूषण उणें करचें आणि जुवारी न्हंयचें संवर्धन करचें काम फेज 2 केंद्र सरकारच्या पावलान अंदाजे 25 कोटी रुपया खर्च करून हातात घेतले. तशेंच जलशक्ती मंत्रालयातून मंजुरी दिल्या उपरांत ह्या प्रकल्पाचो 3रो टप्पो 300 कोटी रुपया खर्च करून सुरू करतले. पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खात्याक 1975 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 744 कोटी रुपया रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरा खातीर आणि 1230 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खातें, वीज, उदका संसाधन आणि गोंय सरकारची हेर खाती महामंडळां ही एम्पॅनल केल्ल्या कंत्राक्टरांनी सुरू केल्ली मुळावी बांदावळ काम वेगान करपाच्या हेतून हांव मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य येवजण प्रस्ताव मांडटा. ह्या येवजणे खाला गोंय सरकारान जारी केल्ल्या कामाचेर एम्पॅनल कंट्राक्टर इजी, हॅसल फ्री अँड लो इंटरेस्ट क्रेडीट मेळटलें. सभापती महोदय, पवित्र सभागृहाक कळोवपाक सोदता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय केंद्रीय रस्तो मंत्री नितीन गडकरीजी हाणें महामार्ग मंत्री यांच्या फुडारपणा खाला आणि मार्गदर्शना खाला डबल इंजिन सरकारचो जो परिणाम म्हण गोंयाक फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पा खातीर अंदाजे 30,000 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. सभापती महोदय, म्हज्या सरकाराच्या सक्रिय यत्नाक लागून ग्रामीण विकास मंत्रालयान प्रधानमंत्री ग्राम सडक विकास योजने खाला 62 किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांचो जोडणे खातीर 102 कोटी रुपयाची मंजुरी दिल्या. त्या प्रकल्पाचो तपशील एनेक्शर बी प्रमाण आर्थीक वर्सा 25-26 ह्या वर्सा हे प्रकल्प पुराय जावपाचे आसा. एनेक्शर बीन बिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा आणि बिचोली अशे टोटल मेळून 102 कोटीचे प्रकल्प आसात. सभापती महोदय, मडगांवच्या 332 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या वेस्टर्न बायपासाक लागून मडगांव शहरात जावपी गाडयांच्या गर्देचो विशय सुटावो जाला आणि 641 कोटी रुपया खर्चून पर्वरीत चालू आशिल्ल्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हे नॅशनल हायवेची कामां बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो देखून चालू आसा. म्हज्या सरकारान सगळ्या मतदारसंघांनी 614 कोटी खर्चून सकयल दिल्ल्या एनेक्शर सी प्रमाण प्रकल्प हातात घेतल्यात. एनेक्शर सी हांव वाचिना, फाटल्यान जोडलेले आसात. सगळ्या मतदारसंघातले प्रकल्प तातूंत आसात. सभापती महोदय, रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधेचो दर्जो वाडचो खातीर तशेंच सुरक्षा आनी वेगवेगळ्या कारणां खातीर खणून काडिल्ले रस्ते पुनर्स्थापीत करपा खातीर 1208 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, हॉटमिक्स जाल्ल्या रस्त्यांचे आनी फुडलीं 5 वर्सां रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात. परत रस्ते खणपाक आनी टाळपा खातीर रस्त्याच्या सगळ्या कामांक रस्त्या खातीर कुशीक, उदका पुरवण, वीज पुरवण, ब्रॉडबँड, सिवरेज आदी सगळ्या खातीर कॉमन युटिलिटी डक्ट आस्पावीत करपाचें हांव जाहीर करतां. Speaker sir, a new policy on a road engineering and design will be introduced to construct green corridors along the major highways which will stop access to the stray kettles, improve aesthetic and ensure the commuter safety on the road. The process of the structural audit of the various bridge and culvert in Goa has been undertaken by my government and will be completed this year. Buildings. Speaker sir, conduct of the structural audit of the government building is already taken up. Based on the outcome of the detailed consultancy report, remedial measures
for the strengthening will be undertaken on the fast track mode. I also propose to take up the structural audit of all the heritage buildings in the state, and thereafter the restoration of all the heritage buildings as per needed and assessment will be initiated. In order to improve the visual appeals of the government buildings, I propose to paint all the government buildings in the respective location with uniform colors code. दिवया सांगून इचरून तुका म्हणजे सेफ्रॉन मारिना जरा भियो नाका. तशेंच इमारत क्षेत्रा खातीर नव्यो इमारती बांदप, देखरेख आनी सरकारी इमारतीच्या देखरेख आनी दुरुस्ती ह्या खातीर 273 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. दक्षिण गोंय ओल्ड जिल्हाधिकारी आनी पुलीस मुख्यालय इमारतीचे दुरुस्तीचे काम अंदू सुरू जातले. वर्टिकल गार्डन्स फॉर एड्रेसिंग अर्बन हीट आयलँड्स इन अर्बन एरियाज अशे वेगवेगळे ग्रीनिंग इनिशिएटिव्ह सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. धोरणात्मक उपाय म्हणून रोड, बिल्डिंग, वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज प्रकल्प ह्या फुडारात येवपी निविदाचेर 5 वर्सां खातीर इनबिल्ट ONDM क्लॉज आसतलो, जो सरकारा खातीर फायदेशीर आनी बचत दिवपी आसतलो. सभापती महोदय, 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन सामान्य लोकांक खंयचीच जोडणी, कागाळी आदी खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक भेट दिवपाची गरज आसची ना आनी ही सगळी प्रक्रिया सद्याच्या वन ॲप फॉर ऑल सर्विसीस ह्या ऑनलायन डिजिटल मोडा वरवीं जातली. ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, सगळ्या नागरिकां खातीर नितळ पिवपाचें उदक मेळचें, तशेंच राज्यांतल्या उदकाची पुरवण आनीकूय घटमूट करपा खातीर आर्थीक वर्स सावन ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट DWD हे नवे खातें कार्यरत जातलें. सगळ्या खातीर उदकाचें समान वांटप तशेंच सद्याचें चालू आशिल्लें उदक पुरवण प्रकल्प बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो हो म्हज्या सरकाराचो मुखेल हेत आसा. ड्रिंकींग वॉटर हे नवीन खातें सुरू करपा खातीर 801 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, ड्रिंक फ्रॉम टॅप ह्या येवजणे खाला म्हज्या सरकारान सगळ्या नगरपालिका वाठारांतल्या उदक पुरवठो सुविधा सुदारणा करपाचेर चड लक्ष केंद्रीत करपाची मोख दवरल्या. अंदूच्या वर्सा सावन सगळे नवे उदकाचे मिटर्स गळती बंद करपा खातीर आनी बिलिंग कार्यक्षम वाडोवपा खातीर स्मार्ट वॉटर मिटर दिवपाचो प्रस्ताव आसा. स्पीकर सर, numerous water tankers operate for the transportation of the various type of water, including raw water, potable water, sewage water, and STP treated grey water. I propose to bring about the comprehensive control to regulate the water tanker sector through the responsible mandatory registration and color coding of all types of tankers. Speaker sir, to cater to water requirement of my government has undertaken the construction of water treatment plants total amounting to 1023.35 crores across the various constituency as details below. वाळपय, प्रियोळ, साखळे आणि सावड्ड्या 25 MLD at गांजे, मांद्रेम 30 MLD, शिवोलेम 560 MLD, म्हापसा, शिवोले, आल्दोणा, सालिगांव हाच्या खातीर ऑगमेंटेशन प्लांट एट एस्नोडा इट इज 30 MLD, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सगळ्या खातीर 100 MLD, WTP एट साळावले, सावर्ड्या 3 MLD एट कोळे धारबांदोडा, पोरये 15 MLD एट मोर्ले, बिचोलीम 30 MLD एट मेनकुरे, सालिगांव पिलण 15 MLD आणि मार्मागोवा 10 MLD एट अ प्रेशर फिल्टर एट कुळेम विच इज अप्रॉक्स 7 सगळे मेळून ऑल टुगेदर 1023 crore आणि काणकोणा ताच्या भायर 5 MLD एट गवाणे गांवडोंगरी. Speaker sir, I also propose to carry out the water supply works as mentioned in the Annexure D amounting to rupees 577 crores. Annexure D हांव वाचिना, फाटल्यान जाल्लें आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, जलस्रोत खात्याक 759 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 491 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर भितरल्या वाठारांतले जलाशय आणि उदका स्त्रोत सांबाळून आमी विकसीत करतले. सभापती महोदय, म्हादईचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा आणि आमी म्हादईची राखण करपा खातीर आमचे सगळे यत्न बऱ्यातल्या बऱ्या पद्दतीन करीत आसात. गोंयांत प्रवाह स्थापन जावपाक हे आमच्या खातीर एक फायदेशीर गजाल आसा. सभापती महोदय, बार्देश महालांतल्या उदकाच्या गरजो पुराय करपा खातीर आमठाणे धरणांतल्यान विशेष रॉ वॉटर पुरवण करपी एक पायपलायन घालून एक अद्वितीय उपक्रमाची कल्पना राबयल्या.
तशेंच साळ ह्या गावात शापोरी न्हंयचेर बराज आनी 250 mld रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन बांदून म्हज्या सरकारान तिळारी कालवो बंद असल्यार लेगीत उत्तर गोंयच्या अखंड उदक पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर 75 लाख क्युबिक मिटर उदकाक सांठोवणो दवरपाची येवजण आंखल्या. राज्यांतली उदकाची पुरवण सुदारपा खातीर 691 कोटी रुपयाच्या सकयल एनेक्शन ई हातूंतल्यान दिल्ले प्रकल्प हांव घेतल्यात. It is an strengthening and lining of the Tilari irrigation project, which is approximately, it is an left bank main canal 70, right bank main canal and Sakli distribution canal. It is all together. तेजा उपरांत बाकीचे सगळे आमटणे साळ धुमाशे हितून करून सगळे ऑल टुगेदर 691 crores अप टू कलंगूट पुराय उत्तर गोंया खातीर. सभापती महोदय, हांव पायप्ड ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटा. अशा तरेचो प्रकल्प डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स तर्फे आमी सांखळी मतदारसंघातल्या सुर्ला गावात चालीक लावन 45 हेक्टर जमीन लागवडी खाली हाडपी यशस्वी जाल्यात. वेगवेगळ्या गावात शेतकऱ्याक शिंपावळ केल्ल्या उदकाचो प्रवाह परतून वापरपाक मेळचो, कालव्याची वाड आनी सूक्ष्म नळांतल्यान इरिगेशन करून उदकाचो आर्थीक वापर वाडोवपा हेच्या खातीरच हो उपक्रम आसा. सभापती महाशय, बेकायदेशीर बोरवेल मारपी लोकांचेर दंडात्मक कारवाय जातली हाचेर ह्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेक हांव गवाय दितां. सभापती सर, राज्यांत उदक पुरवण जाळे वाडोवपाच्या हेतून शिंपणावळ उद्देगीक आनी पिवपा खातीर सुमारे 15 TMC उदक सांठोवपाच्या हेतून 6 नव्या धरणाच्या बांदकामा खातीर प्री फिजिबिलिटी स्टडी करपाचें म्हज्या सरकारान थारायलां. स्पीकर सर, फॉर एक्शन प्लॅन ऑफ द फ्लड कंट्रोल मेजर्स राज्यांतल्या सगळ्या मुखेल न्हंयच्या ओव्हरांचो अदमास आनी होवरांच्या वाठाराचे नकाशे तयार करपा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या पालवान म्हज्या सरकारान अभ्यास सुरू केला. सभापती महोदय, फिजिबिलिटी स्टडीच्या अदमासा प्रमाण 1000 कोटी रुपया परस चड खर्च येवपी सकयल दिल्ले नवे प्रकल्प ह्या वर्सा सावन हातांत घेवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच 2047 मेरेन गरज भागोवपाच्या खातीर सगळ्या तालुक्यांतले रॉ वॉटरचो फावातो पुरवणो सुनिश्चित करपा खातीर राष्ट्रीय एजन्सी संस्था वरवीं अभ्यास करतले. सकयल दिल्ल्या प्रोजेक्ट इट इज अ 30 mld रॉ वॉटर सप्लाय एट IDC कुणय, परत 30 mld रॉ वॉटर सप्लाय एट द बोनवेल लेक पणजी. तेज्या उपरांत कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा इन द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शिरोडा आनी फोंडा, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा अक्रॉस द मादय रिवर एट द सोनाळ आनी उस्तें 70 हांगासर. तेज्या उपरांत 20 mld हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट स्टेशन एट द साळावलीम डॅम सांगे आनी फ्लड कंट्रोल मेजर्स एट द बिचोली साखळी आनी लेक इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट इन द बार्देस आनी केपें सालसेत. इलेक्ट्रिसिटी. सभापती महोदय, वीज खात्याक 4131.15 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या नियमीत वीज मेळची म्हणून 1000 कोटी खर्चून चालीक लायिल्लो गोवा तमनार प्रकल्प ह्या वर्सा लोकार्पीत जातलो. कोस्टल पर्यटन वीज पुरवण घटमूट करतले, जेका लागून अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित जातली आनी तशेंच आस्थापनाक डिझल जनरेटर बदला क्लीन एनर्जी कडेन वळूंक शकतली. सभापती महोदय, ह्या वर्सा सावन जारी केल्ले सगळे नवे वीज मिटर स्मार्ट मिटर्स दिवपाचो यत्न करतले. एनेक्शर 5 उल्लेख केल्ले सकयल दिल्ले प्रकल्प यांचो अदमास खर्च 239 कोटी रुपया आसात. तांचें काम ह्या वर्सा हातांत घेतले. कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडा, इट इज फोंडा सबस्टेशन 13 कोटी रुपया, फोंडा सबस्टेशन आनी बाकीचे डिस्ट्रिब्यूट, बाणावले 18 कोटी रुपया, सांगे 16 कोटी रुपया, वास्को 24 कोटी रुपया, शिवोले 11 कोटी रुपया, वेळी 51 कोटी रुपया, सावर्डे 52 कोटी रुपया आनी पर्ये 30 कोटी रुपया, अशें मेळून 239 crores ऑफ रुपीज हाची कामां जी आसा सभापती महोदय हातांत घेतलेली आसा. सभापती महोदय, वयर दिल्ल्या कामां सयत पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर 300 कोटी रुपया पेक्षा चड किमतीचो LT आनी HT लायन्स अंडरग्रावंड घालतले. सभापती महोदय, ERP implementation, replacement of the old distribution transformer centers, reconducting of the overhead conductors, LT underground cable works ही कामां केंद्र सरकारच्या मदतीन सुधारित वितरण क्षेत्र योजने खाला हातात घेतले आणि त्या खातीर 338 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो. सभापती महोदय, एनेक्शर जी उल्लेख केल्ल्या प्रकल्पाचो अदमास खर्च 1060 कोटी रुपया आसात. तांचें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें. एनेक्शर जी फाटल्यान आसा, हांव वाचपाक वचना.
नीव अँड रिन्युएबल एनर्जी. सभापती महाशय, नीव अँड रिन्युएबल एनर्जी खातीर आर्थीक तरतूद 62 कोटी रुपया इतली आसा. राज्यांतल्या दर्या देगेवयल्या पट्ट्यांनी CNG, बायोफ्युएल आनी अदर सच रिन्युएबल सोर्सीसचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो प्रस्ताव हांव हांगासर मांडटां. सभापती महाशय, केंद्र सरकारच्या आनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यांच्या सहकार्यान 60 कोटी रुपया खर्चून प्रायोगिक तत्वाचेर मॉडेल सोलर विलेज प्रकल्पाचो माध्यमांतल्यान एका गांवांत लागपी वीज पुराय तरेन सौर उर्जेचेर तयार जावपाक शकता हें सिद्ध करपाची आमची मोख आसा. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर 5 मेगावेट ग्राउंड माउंटेड आनी रूफ माउंटेड सोलार प्लांट कार्यान्वीत करपाचें आमी थारायलां. भलायकी खात्याच्या आधिपत्या खाली येवपी 2 भलायकी केंद्रां आनी 1 प्राथमीक भलायकी केंद्रांत भारत सरकारच्या आदारान सौर उर्जा सेवा चालीक लायतले. सभापती महाशय, हाच्या व्यतिरिक्त सगळ्या म्हत्वाच्या जेटींचेर सौर उर्जेचो वापर जावचो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या सबस्टेशनाचेर 13 मेगावेट्स ग्राउंड माउंटेड सोलार PV प्लांट कार्यान्वीत करपाचो आनी केंद्र सरकारच्या मदतीत राज्यांत 700 सोलार वॉटर पंप कार्यान्वीत करपाचो आमचो हावेस आसा. सभापती महाशय, सबसिडी फॉर द पर्चेज ऑफ EV येवजण हेच्या अंतर्गत 14 कोटी रुपयाची तरतूद करून राज्यांतले इलेक्ट्रीक व्हेकल्स वापरपाक प्रोत्साहन दिवपाचें आमी थारायलां. भौशीक थळाचेर चडांत चड चार्जिंग स्टेशन निर्माण जावची म्हण सोर्स टू द चार्जिंग स्टेशन अशी हाय टेन्शन वीज जोडणी करपाक लागपी खर्चाचेर 50% सबसिडी दिवपाचें आमी निश्चित केलां. अर्बन डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, नगरपालिका प्रशासन खात्याक 452 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, सगळ्या नगरपालिकांनी दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कामगार जाणे 7 वर्सां परस चड काळा खातीर काम केलां अशा कामगारांक त्यांची पावती म्हणून टेम्पररी स्टेटस दिवन त्यांच्या कामाक फावाचो मोबदलो दिवपाचें हांव जाहीर करतां. सभापती महोदय, सिटी इन्व्हेस्टमेंट टू इनोव्हेटिव्ह इंटिग्रेट अँड सस्टेन 2 म्हळ्यार सिटीज 2.0 ही येवजण पणजे खातीर मान्य जाल्या, जेका लागून पणजे शहराक 135 कोटीची मदत मेळटली. 4 वर्सां खातीर ही येवजण चलतली आनी तातूंत सॅच्युरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ऑपरेशन्स आनी सेंटर फॉर द सर्क्युलेटरी अँड क्लायमेट हाचो आस्पाव आसतलो. आल्तिनो हांगा सिवरेज लायनी सुदारून आनी कदंबा पाट्याचेरूय नवी लायन घालून पणजेंतलें सिवरेज नेटवर्क घटमूट करतले. सभापती महोदय, वर्सुकी 12 कोटी लिटर उदकाची बचत करपा खातीर पणजे शहरात नवे 6000 स्मार्ट मिटर्स बसयतले. पणजेचे 3 मुखेल रस्ते 18 जून रोड, आत्माराम बोरकर रस्तो आनी पांडुरंग पिसुलेकर रस्तो हातूंतल्यान स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्सचे अपग्रेडेशन आनी ह्या रस्त्याचेर स्मार्ट रस्ते म्हणून विकसीत करपाचो 2 आर्थीक वर्साच्या काळात ताका कॉन्क्रीट करपाचोय प्रस्ताव हांव हांगासर मांडटां. सभापती महोदय, तशेंच सद्याच्या 1916 नंबर स्मार्ट पोल्स आनी स्मार्ट इल्युमिनेशन ल्युमिनरीज 3500 पर्यंत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून 1.90 कोटी रुपया मेरेन खर्चाची बचत जातली. स्मार्ट सिटी मिशन खाला तयार केल्ले एसेट्स हाचे मॉनिटायझेशन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, स्लम रिडेव्हलपमेंट उपक्रमा खातीर 5 कोटीची तजवीज केल्या. मडगांव पालिका मंडळाच्या हेरिटेज इमारतीचे दुरुस्तीचे काम ह्या वर्सा सावन हातात घेतले. भारत सरकाराच्या आदारात मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी माडा खाला न्यू मोपा सिटीचे नियोजन करतले. तशेंच ग्लोबल स्टायल आशिल्ल्या शारा सारकी उदरगत करपा खातीर खाशेले रंग कोड आशिल्ले गोंयांतली वेगवेगळी शहरां विकसीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ द मेजर टाउन्स IDMT येवजणे खाला 55 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. ही येवजणे खातीर दिल्लो निधी ह्या वर्सा सावन दर एक पालिकेक सारको वांटून दितले. सभापती महोदय, अमृत 2 खाला सकयल दिल्ले प्रकल्प ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. कुडचडे टावन परत इन्क्लुडींग वाळपय टावन, म्हापसा म्युनिसिपालिटी हांगा मेळून 96 crores of rupees हांगा युटिलायज जातले. सभापती महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन खाला एनेक्शर H प्रमाणे दिल्ले प्रकल्प ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. अंडर स्मार्ट सिटी मिशन पणजेतले वेगवेगळे प्रकल्प ह्या स्मार्ट सिटी मिशनाच्या खाला हांगासर बरयल्ले आहा. त्याची कॉस्ट जवळपास 423 कोटी रुपया ही आसतली. टुरिझम.
सभापती महोदय, पर्यटन खात्याक 440.98 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. स्पीकर सर, दर्जेदार पर्यटक आकर्षित करपाच्या हेतून सस्टेनेबल टुरिझम हाका चालना दिवपाचो आणि तशेंच पर्यटक आणि थळावे लोक राज्यात शांततेन एकठांय रावपाची खात्री करपाचो म्हजो हेतू आसा. राज्याचे मुळावे पर्यटन बांदावळ घटमूट करप आणि देश तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्यटका खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून राज्याचे स्थान बळकट करपा खातीर हांव व्हड अभिमानान एक व्यापक अर्थसंकल्प सादर करताना राज्या खातीर येणावळ निर्माण करपी टुरिझम हे एक म्हत्वाचो घटक आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पर्यटन संबंधी वसुली आणि पर्यटन संबंधी व्यवसायाक लागून निर्माण जावपी आर्थीक कार्यावळ राज्याच्या तिजोरेत मोठे योगदान दिता. ह्या यत्नाक आमी गुंतवणूक आणि विस्तार करताना आमकां आत्मविश्वास आसा की ह्या म्हत्वाच्या क्षेत्रात आनिकूय वाड जावपाची शक्यता आसा. पर्यटन मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारच्या आदारान फुडले प्रकल्प प्राधान्याचेर चालीक लावपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटां. वे सायड एम्युनिटीज थळाव्या लोकांक आर्थीक संधी निर्माण करपाच्या हेतून आधुनीक वॉशरूम, कोवर्किंग स्पेस आणि कॅफे सारख्या सुविधा पर्यटना खातीर उपलब्ध करप. ऑनलायन टॅक्सी प्रवाशाच्या सोयी खातीर ॲप एग्रिगेटरची ताची नोंदणी करून गोंयच्या टॅक्सी सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय हाडप. प्लग अँड प्ले मॉडेल संगीत मैफिली आणि व्हड मेळाव्या खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून विकसीत करपा खातीर एक अत्याधुनीक सुविधाची कल्पना येवजिल्या. एनहॅन्स क्रूज टुरिझम गोंयांत येवपी अत्याधुनीक क्रूज टर्मिनल पर्यटनाच्या मळार परिवर्तन घडोवन हाडपा खातीर सज्ज आसा. हो क्रूज पर्यटनाक मोठी चालना दिवपा बरोबरूच नोकऱ्यो तयार करतले आणि आर्थीक वाड निर्माण जातली. मार्मागोवा MPAचेर जावपी हो क्रूज टर्मिनल आसा. न्यू जेटी टर्मिनल आणि मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर ॲट पणजी 1 जून 2025 मेरेन न्यू जेटी टर्मिनल सुरू जातले आणि मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरचें काम डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय जातले. एरो टुरिझम किटला हांगासर नवो एरो टुरिझम उपक्रम प्रस्तावित केला, जातून स्काय डायव्हिंग आणि ड्रोन सारकिल्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव जाता. तशेंच स्काय डायव्हिंग आणि ड्रोन पार्क, हवाई क्रीडा, मोटरयुक्त पॅराग्लायडिंग, हॉट एअर बलून आणि एरोबेटिक फायट्स या सारख्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव आसा. किटॉल, ओशनेरियम सरकार घालू शकता. ओशनेरियम मागीर सांगता. अंडर वॉटर टनेल आणि इमर्सिव्ह मरीन प्रदर्शनयुक्त असो एक प्रस्तावित लँडमार्क डोम गोंयच्या गिरेस्त सागरी वारशाचें दर्शन घडयतले. डेव्हलपिंग कॅरावन पार्क्स पर्यटन चालना दिवपा खातीर आणि गोवा बियॉन्ड बीचीस प्रदर्शीत करपा खातीर केरी आणि गोंयांतल्या हेर सुवातीचेर कॅरावन पार्कचो विकास चालू आसा. पर्वरीम टावन स्क्वेअर पर्वरी हांगा जावपी टावन स्क्वेअर एक गतीशील सार्वजनीक जागा आसतली, जातूंत प्लाझा, थीम कोर्ट आणि मार्केट प्लेस वाठार आसतले. छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम फोंडा हांगासर विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्यात नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय हे एक अत्याधुनिक अनुभव केंद्र जातले. महान मराठा योद्ध्याक ती एक योग्य श्रद्धांजली आसतली. त्याचा दृष्टिकोन, फुडारपण आणि गोंयच्या इतिहासा कडेन आशिल्लो संबंध हाचेर प्रत्यय हांगासर जातलो. डिजिटल नोमॅड्स हांगा आकर्षित करपा खातीर आणि गोंयची स्थापणूक आणि एक अग्रगण्य वोकेशन डेस्टिनेशन म्हणून स्थापीत करपा खातीर कोवर्किंग, हाय स्पीड इंटरनेट आणि IT सारख्या सेवा हातूंतल्यान गुंतवणूक करून एक क्लस्टर तयार करतले. सभापती महोदय, बायलांची सुनिश्चिता करपाच्या हेतून आणि बायलां एकटी प्रवास करतानाय तिका सुरक्षीत दिसचे म्हणून पिंक फोर्स, वाडीव देखरेख आणि दर्यादेगील सुरक्षा घटमूट करपाक असे वेगवेगळे उपक्रम हातात घेतले. सभापती महोदय, जबाबदार पर्यटनाचे पुरस्कर्ते म्हणून गोंय राज्यात गरजेच्या वस्तूंनी सज्ज करप, विकसित जावपी पर्यटनाक उद्योगा खातीर स्केल सशक्त करप ह्या हेतून राज्य पातळीचेर टुरिझम एम्बॅसिडर कार्यावळ सुरू करतले. सभापती महोदय, गोवा बियॉन्ड बीचीस हाचेर प्रचार करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोंयांत होमस्टे, B&B आणि कारावान गुंतवणी खातीर आर्थीक प्रोत्साहन दिवपाक एक येवजण सुरू केल्या. आध्यात्मिक पर्यटनाचो प्रसार करपाचो एक भाग म्हणून नार्वे हांगा बोटी वांगडाच पर्यटन,
घाट आणि बसपाची सुवात विकसीत करतले, तशेंच बोटींतल्यान प्रवास करून गंगा आरती थळ म्हणून ताचें आकर्शण वाडयतले. राज्यांतल्या 11 मुखेल देवळांक जोडपी आणि गिरेस्त संस्कृताय आणि ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या एकादश तीर्थाचो उदरगत जातली. पर्यटना खातीर तालुका वायज सर्किटूय अशाच तरेन तयार करतले. सभापती महोदय, गोंयांत युनिटी मॉलचे बांदकाम केंद्र सरकारच्या पावलान ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. देशांतल्या सस्टेनेबल अँड रिस्पॉन्सिव्ह टुरिझम थळाच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ल्या स्वदेश दर्शन 2 ह्या येवजणे खाला पर्वरी आणि कोलवा ह्या 2 वाठारांनी उदरगती खातीर आस्पाव जाला. सभापती महोदय, एनेक्शर 1 ह्या प्रमाण आर्थीक वर्सात 225.42 कोटी रुपयाचे प्रकल्प ह्या वर्सा चालीक लायतले. हातूंत सगळे प्रकल्प जे आसा हे टोटली दिल्ले आसा. गोवा पणजी पासून ते आर्ट पार्क सगळे एकंदर प्रकल्प हातूंत आसा. हांव डिटेल प्रोजेक्टांनी हांव वचना, बट डिटेल काणकोणा पासून इतर पिलन धारबांदोडा पासून सप्तकोटेश्वर टेम्पल फातर्फा होय प्रकल्प घेतलेलो आसा. सभापती महोदय, दिवचले म्हालांतल्या मया गांवाक CSS खाला पर्यावरण पर्यटन आणि अमृत धरोहर स्थळ हे श्रेणीत वेचून काडला. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या गांवची समग्र उदरगत साध्य करपा खातीर 10 कोटी मंजूर जाल्यात. Speaker sir, for all tourism related infrastructure, my government will provide all the infrastructure support such as electricity, water and sewerage connection through the single window mechanism. Speaker sir, in order to promote a tourism infrastructure in hotel and medical tourism sector in the state, I propose to provide a tax holiday in form of 50% rebate on the state GST, exemption in the stamp duty and registration, waiver in other processing charges to the investor who set up at least 3-star category or above hotel or hospital in the hinterland talukas of Bicholim, Sange, केपे, काणकोण, धारबांदोडा, फोंडा आणि सत्तरी. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप. सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द PPP खातीर 7 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, कन्व्हेन्शन सेंटर एट डोनापावला आणि संजीवनी शुगर फॅक्टरी रिडेव्हलपमेंट ही दोनूय कामां ह्या वर्सा चालीक लागतली. भारत सरकारच्या NBCC या कंपनीकडे MOU करून माझे सरकार महत्वाच्या जाग्याचेर आसपी व्हड क्षेत्रफळाचो सरकारी जमनीचो रिडेव्हलपमेंट करपाचो हावेस दवरून आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द जुंता हाऊस, द गव्हर्मेंट गॅरेज पणजी, वास्को बस स्टँड, प्रशासन स्तंभ पणजी संकल्पीय आधार नासतना हातात घेतले. ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. ट्रान्सपोर्ट. सभापती महोदय, येरेदारी खात्याक 339.79 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, म्हजी बस येवजण कव्हरेज चड मार्गाक आस्पाव करपा खातीर वाडयतले. ह्या येवजणे खातीर 8 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. हांव मुख्यमंत्री बस सहायता येवजण 2024 हाचो प्रस्ताव मांडटा. खाजगी स्तरावयल्यान गाडयो पोरण्यो बशी बदलपा खातीर अनुदानाच्या रुपात आर्थीक आदार दिवपा खातीर ही येवजण चालीक लावपाचोय प्रस्ताव आसा, जेका लागून 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तशेंच KTC बसीस पर्यावरणाक अनुकूल करपा खातीर डिझेलचेर चलपी बसी टप्प्याटप्प्यान CNG आनी चार्जिंग स्थलांतरीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री टॅक्सी सहाय्य येवजण सुरू करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटा. गोंय राज्यांत ऍप स्तराचेर चलपी पर्यटन टॅक्सी बदलपा खातीर हे अनुदान येवजणा आसा. ही येवजणा अंतर्गत पर्यटन टॅक्सी बदलपाक आणि पर्यटन टॅक्सीचो विमो हाच्या खातीर अनुदान दितले. ह्या येवजणे खातीर अर्थसंकल्पीय 10 कोटी रुपया केल्यात. सभापती महोदय, येता त्या आर्थीक वर्सा सावन ट्रान्सपोर्ट खात्यांतले मुखेल कार्यालय पर्वरी हावसिंग बोर्ड संकुलात नव्या कार्यालयात कार्यरत जातले. तशेंच डिचोली हांगासर आशिल्ल्या KTC बस स्टँडाचे पुनर्विकासाचे काम आर्थीक वर्सा 25-26 पुराय जातले, जेका लागून 6 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, ह्या सभागृहाक कळोवपाक म्हाका खोस जाता की म्हज्या सरकारान 4 बस टर्मिनल्स उदरगत करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्या. ती उदरगत PPP मोडा वरवीं जातली. हाच्या खातीर आमी वेव्हार सल्लागार नेमणूकय जाल्या. हो पयल्या टप्प्यात म्हणजे मडगांव आनी वास्को हांगासले बस स्टँडाचेंय काम जातलें.
पोर्ट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन सभापती महोदय पोर्ट्स डिपार्टमेंट हाका 49 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय इंटिग्रेटेड पोर्ट लॅड डेव्हलपमेंट स्ट्रोक रस्तो जोडणी आदर दिवपा खातीर उदरगत आनी आर्थीक उदरगतीचे केंद्र म्हणून बंदराचो वापर करपा खातीर गोवा मॅरिटायम बोर्ड ही स्थापना करतले. म्हणजे सरकार स्टेट मॅरिटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा, जातून गोंय राज्या खातीर सगळ्या प्रकल्पाचो आस्पाव आसा आनी ताका लागून राज्यांतल्या दर्यावेल्या मळार उदरगतीक आनीक वाड जातली. सभापती महोदय सागरमाला येवजणे खाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आनी कुंभारजुवा कालव्यात 7 प्रवासी जेटी रिडेव्हलपमेंट करतले. हळदोणा, रायबंद्रा, ओल्ड गोवा, पिळगांव, बाणस्तारी, रासय आनी दुर्बाट ह्या सुवातीचेर 7 Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. सभापती महोदय सागरमाला योजनेखाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आनी कुंभारजुवा कालव्यात 7 प्रवासी जेटी रिडेव्हलपमेंट करतले. हळदोणा, रायबंदर, ओल्ड गोवा, पिळगांव, बाणस्तारी, रासे आनी दुर्बाट ह्या सुवातीच्या 7 कोटीची कामां GSRC वरवीं जातली. सागरमाला योजनेखाला ह्या वर्सा 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तशेंच 14 कोटी रुपया खर्चाचो 10 फ्लोटिंग जेटी मे 2025 मेरेन इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया च्या पालवान सुरवातूय करतले, जाका लागून राज्यांतली जलक्रीडा आनी पर्यटन उपक्रमाक चालना मेळटली. सभापती महोदय पणजे जेटीचेर चालू आशिल्ले अत्याधुनीक टर्मिनल बिल्डींग बांदकाम ऑगस्ट 2025 पर्यंत पुराय जातली आनी ताका अंदाजे 48 कोटी रुपया खर्च येयला. बोटीचें नॅव्हिगेशन त्रासाविना जावचें आनी पूर स्थिती आडोवपाक ड्रेजिंग ऑफ रिव्हर्स सारखी कामां ह्या वर्सा चालीक लायतले. राज्यांतली 6 बिकॉन्स आनी 15 लायट हाऊस हे प्रगत तंत्रज्ञाना वरवीं अपग्रेडेशन आनी डेव्हलपमेंट करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय राज्यांतल्या इनलँड वॉटरवेजच्या कार्यक्षमतेचो वापर करपाच्या हेतून तशेंच पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर राज्यांतल्या उदकाच्या क्षमतेच्या संदर्भात भारताच्या IWAI कडल्यान फिजिबिलिटी स्टडी सुरू आसा आनी अफोर्डेबल एरेजरे खातीर हीच पद्दत लागू करतले. रिव्हर नॅव्हिगेशन सभापती महाशय रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटा खातीर 85 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय BOT बेसिसार ह्या तत्वाचेर तयार केल्ल्यो 2 रोरो फेरीबोट बेगीनूच जनतेच्या सेवेक येतल्यो. त्या भायर पोरण्यो फेरीबोटीच्या बदल्याक 2 नव्यो ट्विन स्क्रीव आनी सिंगल स्क्रीव फेरीबोट कार्यान्वित जातल्यो. 4 नव्यो फेरीबोटीच्या निर्माणाक ह्याच वर्सा पुराय जातले. आमच्या उदक मार्गाच्या ऑप्टिमम वापर करपा खातीर प्री फिजिबिलिटी स्टडी केल्या उपरांत राज्यांत वॉटर मेट्रो चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय फेरीबोटींनी सतत आसपी कर्मचाऱ्याचो ताण उणो करपाक 3 शिफ्ट सिस्टीमचो अवलंब करपाचो थारायला. त्या भायर ब्युटिफिकेशन ऑफ द बेतीम रॅम्प अँड रिनोवेशन ऑफ द स्लिपवे एट अ मरीन वर्कशॉप ही कामां प्राधान्यक्रमान सुरू जातली. चड वर्दळीच्या जलमार्गाचेर खाजगी भागीदारींतल्यान सेवेचो दर्जो सुदारपाचोय आमचो विचार आसा. सिव्हिल एव्हिएशन द एलोकेशन ऑफ द सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट इज 19.38 crores. Speaker sir, it is an operationalization of both the airport has led to an increase in tourism footfall by 14%. Export of the agri product to the extent of the 3,325 metric tons, especially the baby corn, mangoes, flowers, green chilies, etc., has been done from the Manohar International Airport. I am pleased to inform this House that Goa government has received 31.51 crores as a revenue sharing from the Mopa Airport in just 3 months from the December to February. Also, Manohar International Airport has won the various accolades such as the Best Domestic Airports 2024 and has secured the place in the world's top 100 airport in 2024. Under Udan scheme, Goa Airport will get the connected to the more national airports, boosting the connectivity and tourism in the state. Health sector, health services. सभापती महोदय भलायकी सेवे खातीर 857 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या.
सभापती महोदय, AI तंत्रज्ञान वापरून अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर हो उपक्रम राज्यभर चलयतले. भलायकी खात्यातले वेगवेगळे प्रकल्प जसे स्टेमी ऑफ द कार्डियाक केअर आणि स्वस्थ महिला स्वस्थ गोंय प्रकल्पाचो विस्तार राज्यातल्या चडांत चड केंद्रात करतले. सभापती महोदय, ही कामां 25-26 वर्सां पुराय जातली. 17 कोटी रुपया सांगे PHC, 9 कोटी रुपया कुळेचे RMD, 54 कोटी रुपया पेडणेची CHC, पर्वरी, बेतकी, बाणावले, कुंकळे, मुरगांव आणि मडकय हांगासल्या PHC पुनर्विकासाचे काम फुडल्या आर्थीक वर्सा सावन सुरू जातले. तशेंच पणजी शहरातल्या भलायकी केंद्राची उदरगत आणि रिवणाचे RMD बांदप ही कामां सुरू करतले. ह्या सगळ्या कामां खातीर एकूण भांडवली खर्च 61 कोटी रुपयाची पुरवण भलायकी खात्याक केल्या. सभापती महोदय, कॅन्सर, डायबेटीस आणि कार्डिओवॅस्क्युलर आदी रोगाक प्रभावित करपी लायफस्टायल आनी एनवायरमेंटल फॅक्टर वळखुपा खातीर वेगवेगळ्या नामनेच्या वैजकीय संस्थांच्या पालवान लॉन्जिट्युडिनल कोहोर्ट रिसर्च स्टडी करपा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद करता. With the assistance from the central government, the Ayush Hospital at Dhargalim and Ayush Wellness Center at Raibadra have been made fully operational with Ayurvedic, Homeopathic, Unani, Siddha. These techniques also being started for the first time in the health center across the state of the Goa. Speaker sir, the emergency and the trauma care will be strengthened by procuring additional 108 ambulances to save the lives of the patients during the critical golden hour. Speaker sir, as declared by the Union Finance Minister in her budget speech, I propose to establish the daycare center in both the district hospital. I also propose to upgrade the manpower and facilities of the Chikalim, Fonda, Kankona hospitals, and especially the provision of rupees 5 crores each has been made for the upgradation of both the district hospital in state separate heads. गोवा मेडिकल कॉलेज. सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात 993 कोटीची तरतूद केल्या. काणकोणा, कुडचडे आणि पेडणे हांगासर सॅटेलायट OPD ऑफ GMC स्थापन करतले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचेर भार उणो करपा खातीर टेलिमेडिसिन चालना दितले. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात MBBSच्या विद्यार्थ्यां खातीर नवे बॉयज हॉस्टेल बांदपाचो प्रस्ताव मांडटा. आर्थीक वर्सा 25-26 ह्या वर्सा सावन MBBS 20 सुपर स्पेशालिटी 5 जाल्यार नव्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमाचे 2 जागे वाडटले. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान टाटा मेमोरियलच्या सल्ल्यान फास्ट ट्रॅक तत्वाचेर नवे राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट बांदपाक सुरवात केल्या आणि त्याचो अंदाजे खर्च 217 कोटी रुपया इतलो आसा. नवे लेक्चर हॉल संकुलातच उक्तावण 25-26 ह्या वर्सा 40 कोटी रुपया करून जातले. त्याच प्रमाण GMC नव्या बिल्डिंग ब्लॉकाचे काम रोखडेच आमी सुरवात करतले. 125 कोटी रुपया खर्च करून अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज आणि 200 विद्यार्थ्यां खातीर हॉस्टेल आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित अनुदानित ब्लड बँकचे बांदकाम 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन सुरू जातले. पिडियाट्रिक न्यूनेटल केअर युनिट, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सेंटर अँड कार्डियाक डिपार्टमेंट अपग्रेड आणि घटमूट करतले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान 120 खाटीचे चेस्ट आणि TB हॉस्पिटल ब्लॉक, 100 खाटीचे क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल, सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन एंडोस्कोपिक स्कल सर्जरी स्थापन करता आणि हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चालीक लावप ही सगळी कामां येता त्या आर्थीक वर्सा सुरू जातली. ह्या कामां खातीर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 130 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिक अँड ह्युमन बिहेवियर. सभापती महोदय, IPHB 80 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या आणि IPHBतल्या OPD आणि प्रशासन विभागाच्या विस्ताराचे काम 25-26 ह्या वर्सा सावन सुरू जातले आणि ताच्या खातीर 13 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या. डेंटल कॉलेज. सभापती महोदय, दंत वैद्यकीय महाविद्यालयातल्यान 79 कोटीची तरतूद केल्या. लोकांचे वाडटे मागणेक लागून महाविद्यालयाक नवीन यंत्रणा आणि उपकरणांक सयत घटमूट करतले. 8 कोटी रुपया खर्च करून फेज 1 इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम तशेंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे खातीर 15 कोटी रुपयाची खर्चून हॉस्टेल बांदकामाचे काम 2025 मेरेन पुराय जातले. सभापती महोदय, ह्या महाविद्यालयान भुरग्यांच्या इंटरसिटीचो स्टायफंड वाडून एप्रिल 2025 सावन म्हयन्याक 30,000 रुपया करतले. फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, अन्न आणि वखदा खात्याक 27 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. FDA लॅबोरेटरीच्या खातीर लागपी
गॅस क्रोमॅटोग्राफी आणि इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रो फोटोमिटरची उच्च दर्जाची उपकरणां विकत घेवपा खातीर 2.5 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. ट्रेडिशनल फार्मासी वेवसायिकांच्या हिताचें रक्षण करपाची वेवस्थाय चालीक लावपाचें हांव जाहीर करतां. Strict enforcement of the food regulation will be carried out and no restaurant or gadas will be allowed to operate without FDA license, which will ensure the food safety of the public as well as of the tourists visiting Goa. Also, the laboratories will be set up at a district level to check the food samples on a regular basis. Industries and investment sector. Industries, trade and commerce. सभापती महोदय, उद्योग व्यापार आणि वाणिज्य हाचेर 145 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महोदय, रॅम्प हे भारत सरकारचे MSME योजने खाला 24-25 या आर्थीक वर्सा सावन 3 वर्सां खातीर स्किल डेव्हलपमेंटाच्या खातीर अनुरूप कार्यावळी, बिझनेस मॅनेजमेंट ट्रेनिंग्स, टेक्नॉलॉजी अँड टुरिझम रिलेटेड ट्रेनिंग दिवपा खातीर 61 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. फुडें MSME खातीर एकूच सुवातीचेर उपाय म्हणून युनिफाईड डिजिटल पोर्टल सुरू करतले, जे बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर स्थापन करून तशेंच वुमन एंटरप्रिनरशिप फॅसिलिटेशन सेल आणि गोंयांतल्या MSME कडल्यान एक्सपोर्ट वाडचो ह्या सारक्या वेवसायिकांक सुविधा प्रदान करतले. सभापती महोदय, राज्यांतल्या लॉजिस्टीक वेवसायाक चालना दिवपाच्या हेतून लॉजिस्टीक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी 2023च्या खाला 8 नव्यो स्किमी चालीक लायतले, ज्याच्या वरवीं subsidy on the fixed capital investment, interest payable on loan, upgradation of the traffic tracking equipment, upgradation of the logistic management software, quality improvement, skill development, reduction of the stamp duty and registration fees and electricity for the cold chain unit अशा सुविधा पुरवणी जातली. ह्या खातीर रुपया 4.73 कोटीची तरतूद केल्या. स्पीकर सर, for industries stroke organizations and who are ready to invest more than 5,000 crores in the state of Goa, I propose to give them various incentives such as full SGST reimbursement for 5 years, 50% waivers, stamp duty and registration, subsidy on the supply of various amenities for the period of 5 years and other such similar benefits. I also propose to give the interest rebate on a working capital to the cashew industry who are into the processing of Goan cashew. Goa IDC. Speaker sir, Goa IDC done commendable job for bringing more reforms and boosting the industrial activities in the state. In order to support Goa IDC for infrastructural development, the provision of 10 crores has been made. सभापती महोदय, केंद्र सरकारच्या पालवान तुया, कुंकळी, मडकय आणि वेर्णा हांगासर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टेला खातीर 107 कोटी रुपया खर्चून हॉस्टेल बांदकामाच्या कामाक ह्या आर्थीक वर्सा सावन सुरवात जातली. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्याचे नाव बदलून आता डिपार्टमेंट ऑफ द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट अशें जातले. ह्या खात्याची तरतूद 107 कोटी रुपयाची आसा. सभापती महाशय, गोवा लेबर वेलफेअर बोर्ड ह्या वेगवेगळ्या योजनेच्या लाभार्थी तसेच गोवा बिल्डिंग आणि हेर बांदकाम बोर्डाचे लाभार्थी हांकां ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करपाक मेळटले. तशेंच ताचो लाव DBT पद्दतीन त्यांच्या बँक खात्यात मेळटलो. हाच्या खातीर हांव कामगार खात्याचे डिजिटलीकरण करपाचो प्रस्ताव मांडटा. गोंयांत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, पेंटर, सुतार, गवंडी, फॅब्रिकेशन आदी हांच्या खातीर ऑनलायन स्तराचेर मार्केट उपलब्ध करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लागून लोकांकूय बी त्या गरजे खातीर अशा कामगारांक सोदप सोपे जातले आणि नोंदणी केल्ल्या कामगारांक कामूय मेळटले. Speaker sir, I propose to launch a dedicated job portal which will be enable all companies in Goa to post their job vacancies on this portal and also allow the Goan candidate to receive the exclusive access to all the openings for the first 7 days, ensuring the local talent to get the first opportunities. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महोदय, फॅक्टरीज आणि बॉयलर्स खात्या खातीर 16 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महोदय, बॉयलर अटेंडंट ग्रेड 2 परीक्षे खातीर गोंयचे उमेदवार पात्र जावचे म्हणून म्हज्या सरकारान बॉयलर अटेंडंट कोर्स सुरू करतले. फॅक्टरींनी आणि हेर आस्थापनांनी गोंयच्या तरणाट्याक बॉयलर ऑपरेटर म्हणून रोजगार मेळचो ह्या हेतून हो कोर्स सुरू करता.
व्यावसायिक सुरक्षितताय आणि भलायकी जागृताय तयार करपाचो एक भाग म्हणून शाळेंतल्या विद्यार्थी आनी तांत्रीक संस्था खातीर प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत करतले, जातूंत उद्योगीक सुरक्षा, वीज सुरक्षा, उजो पालोवपाची सुरक्षा, मानसीक भलायकी, आपत्ती वेवस्थापन, आपत्कालीन तयार आदी विशयाचो आस्पाव आसतलो. सभापती महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर घटमूट करपाच्या हेतून नवे कार्यालय इमारतीची पुनर्बांधणी डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जातली आणि हाका अंदाजे 14 कोटी रुपया खर्च जातलो. तशेंच अंदाजे 4 कोटी रुपयाचे हॉस्टेल इमारतीच्या उदरगतीचे काम डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जातले. Speaker sir, my government had reduced the VAT on a natural gas from 12.5 to 4% to ensure the cleaner energy use. I would like to announce that new registration shall be given only for the boilers operating on non-polluting fuels. For the existing registered boilers operating on the non-cleaner energy, a phase-wise conversion to the natural gas fuels would be notified by disincentivize using of the polluting fuels. Mines. Speaker sir, allocation to the mines department rupees 30 crores. सभापती महाशय, राज्यातलो खनिज व्यवसाय सस्टेनेबल पद्धतीन परत सुरू करपाक माझ्या सरकारान सक्रियपणेन काम केलां. आमी आतां मेरेन 12 खनिज ब्लॉक लिलाव केल्यात, जातूंत 24 खाणी लिजा आसात. तातूंतले 2 ब्लॉक कार्यान्वित केल्यात आणि फुडल्या 2 म्हयन्या भितर उरलेले 2 ब्लॉक कार्य सुरू जातले. त्या भायर 3 ब्लॉकाक पर्यावरण मंजुरी मेळ्ळ्या आणि नियोजित वेळार कार्यरत जातले. फुडें आमी 4थ्या NITक आनीक 9 लिजा लिलाव करपाची येवजण आंखल्या. Speaker sir, auctioning of dump mines will be commenced from this year. The department has been strengthened with the Bhumija, an end-to-end GPS and GIS based ore management system which has been integrated with the all mining related infrastructure to regulate the track and manage the movement of the ore in the real time. My government has conducted the 30th e-auction. 7.5 lakh tons of ore is around 12 lakh tons of the ore be publicly auctioned. Speaker sir, as regards to the mining of the minor minerals, my government has identified 12 zones of the sand extraction in the Zuari and Mandavi river. Total 185 applications have been received and environmental clearance have been granted. Once the CRZ permission is received, the permission will be given for the 70% of the traditional and 30% of the non-traditional miners. Also, my government has already increased the validity of the lease from the existing 5 years to 30 years for all the fresh grants and renewal leases. Information technology, electronics and communication. सभापती महाशय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटा खातीर 150 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, महिला डिजिटीकरण सशक्तीकरण योजना अंतर्गत म्हणजे सरकार 5,000 महिलांक निशुल्क IT ट्रेनिंग आणि अवेअरनेस प्रोग्रामाचो लाभ देऊन त्यांच्या सबलीकरणाचो हावेस बाळगिता. सभापती महाशय, केंद्र सरकारच्या नमो ड्रोन दीदी स्कीम च्या धर्तरेर म्हणजे सरकार गोंयांतल्या 100 महिलांक प्रशिक्षण दिवन स्वयंपूर्ण ड्रोन पायलट आणि स्वयंपूर्ण ड्रोन टेक्निशियन म्हण तयार करपाची मोख दवरून आसा. सभापती महाशय, आमचे डेटा मॅनेजमेंट बळिश्ट करपाच्या नदरेन आणि जनतेच्या सुरक्षीत अखंडित भौशीक सेवेचो लाभ दिवपा खातीर हांव पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिपीच्या माध्यमांतल्यान स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर स्थापन करपाची प्रक्रिया चालीक लायतलो. सभापती महाशय, जागतिक तंत्रज्ञान फुडारी जावपाच्या मळार भारताच्या दृष्टिकोनाक योगदान दिवपी सायबर सेक्युरिटी, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि डेटा सायन्स अशा प्रगत टेक्नॉलॉजी खातीर सेंटर ऑफ एक्सिलन्सची स्थापणूक जातली, जेका लागून इनोव्हेशन, स्किल डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हाका चालना मेळटली. सभापती महाशय, IT आणि स्टार्टअप कंपन्यो ज्यो चड क्राउडेड आशिल्ल्यो मेट्रो शहर पासून पयस वचपाक लागल्यात म्हणून गोंयांत IT जाग्याची मागणी पुराय करपा खातीर प्रायव्हेट भागीदारीन वेर्णा हांगासर ग्लोबल तयार करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. हे केंद्र राज्याच्या अर्थवेवस्थेच्या वाडयतले आणि उच्च प्रतिभेक आकर्षित करतले आणि IT तंत्रज्ञान उद्योगा खातीर गोंय एक केंद्र म्हणून तयार करतले. सभापती महाशय, सरकारात IT संबंधी प्रकल्पात गोंयच्या IT कंपन्यांचो आस्पाव करपा खातीर प्रिफरन्शियल पॉलिसी सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां.
भौसाक चड संख्येन सेवा दिवपा खातीर गोवा ऑनलायन पोर्टल स्ट्रेंथन करतले. Speaker sir, the electronics manufacturing cluster has been developed as a major investment hub, offering the multiple benefits to the industries for setting up of the unit in the state. The government has upgraded the infrastructure in the park of the spending of rupees 161.32 crores has been attracted the investment of worth rupees 341 crores with the potential employment generation for 3,600 people. A dedicated corridor to the electronic manufacturing cluster will be constructed to boost the connectivity. सायन्स टेक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट सभापती महोदय या खात्याक 150 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयान मिनिस्ट्री ऑफ द हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट हांच्यांनी SBM2 अंतर्गत स्वच्छता नॉलेज पार्टनर म्हणून GWMC एक आस्थापित केला आणि GWMCच्या यत्ना खालील NGT दखल ही NGTनूय बी घेतल्या. ताका लागून आमी कचरो वेवस्थापन मेळाचेर वेगवेगळ्या भागधारक प्रशिक्षण दिवपाच्या हातून प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या प्रमाणपत्रा सयत एक मॅसिव ऑनलायन ओपन कोर्स विकसीत करतले. सभापती महोदय म्हज्या सरकारान गोंयच्या कचरो संकलन संस्था आनी कंत्राटदारा पॅनलात आस्पावीत करून घेवपाचो प्रक्रियेत सुरवात केल्या, जाका लागून पंचायती आनी म्युनिसिपल संस्थांचो कचरो हाताळपी गंभीर प्रश्न प्रभावीपणान सोडोवचो मेळटलो आनी तातूंत मनीसबळ उपयोगाच्यो वस्तू अहवाल दिवप, सेग्रिगेशन, डिस्पोजल आनी 100% कवरेज सयत ब्लॅक स्पॉट कमी करप ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. राज्यांत कोयराची भर घालपी हॉटेल्स मालक आनी सामान्य लोकांक चड दंड भरचो पडटलो. कुंकळी उद्योगीक वाठारांत हॅजार्डस वेस्ट स्थलांतरीत करपा खातीर फावो तो तजवीज दवरल्या. ह्या उपक्रमांत पर्यटन क्षेत्रांत आकर्शीत करपा खातीर सुंदर आनी ग्रीन गोवा राखून दवरपाचोय प्रयत्न आमी करतले. सभापती महोदय ह्या वर्सा सावन गोंय राज्यांत रिमोट सेन्सिंग सेंटरची पुनर्स्थापना, बायोटेक पार्काची स्थापना, GI प्रमाण आनी ब्रँडिंगा खातीर GI बोर्ड स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिशदेंत अनुसूचित जमाती कक्ष स्थापन करून राज्यांत अनुसूचित जमातीच्या सामाजीक आर्थीक उदरगती खातीर तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचोय प्रकल्प हातांत घेवपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां. लिगल मेट्रोलॉजी सभापती महाशय लिगल मेट्रोलॉजी खातीर 15 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय म्हजें सरकार ह्या वर्सा केंद्र सरकारच्या जोड पावलान नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ द लिगल मेट्रोलॉजी आयोजीत करपाचें आसा. देशभरांतल्या 150 लिगल मेट्रोलॉजी ऑफिशियल एकठांय येवन ह्या क्षेत्रांतल्या नव्या बदलाचेर आनी धोरणात्मक विशयाचेर भासाभास करतले. सभापती महाशय समाजा भितर ग्राहक हक्क जागृतीच्या दिशेन विविध स्तराचेर कार्यावळी आयोजीत जातल्यो आनी त्या भायर जनतेच्या सुविधा खातीर लिगल मेट्रोलॉजी वेबसायट पुनर्जिवीत करपाचोय निश्चय केला. पॅकेज पदार्थ संदर्भांतल्या उत्पादकांक पॅकेज करपी, आयात करपी अश्यो व्यक्ती आनी आस्थापनांची स्वयंपूर्ण मित्रांच्या सहकार्यान 100% नोंदणी साध्य करपाचे आमी मोख दवरल्यात. हातूंतल्यानच आमी सामान्य लोकांक क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी ह्यो दोनूय गजालींचेर खात्री दिवपाचो यत्न करतले. त्या भायर ह्या खात्यांतल्या पणजी आनी दिवचल हांगासली कार्यालयां नव्या इमारती जागेत व्हरपाची आमी थारायल्या. फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट सेक्टर फॉरेस्ट सभापती महोदय रान खात्याक दिल्लें वांटप 168.49 कोटी रुपया आसा. स्पीकर सर ऑल द 6 वायल्ड लायफ सेंच्युरीज वीच बोंडला, भगवान महावीर, खोतीगांव, मादई, नेत्रावळी आनी सलीम अली वायल्ड लायफ सेंच्युरीज will be promoted for the nature trails, eco-tourism activity and cottages. या कार्यावळीन पर्यटकां मदीं गोवा बियॉन्ड बीचीस संकल्पनेचो प्रसार जातलो. Further, fruit-bearing trees will be planted in a forest for avoiding human-animal conflict. सभापती महोदय गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 120 हेक्टर काजू मळ्याक रिजेन्युएट करून पर्यावरण उदयाक सांबाळून इको पार्क तयार करून कॉटेज आनी हेर लोकल एक्सपिरियन्स दिवन रान वाठारांनी पर्यटन चालना दिवप सक्रियपणांत वावुरता. कॅश्यू फेस्ट कार्यावळीचें आयोजन करपा खातीर 4.5 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय रान खात्याचे बोंडला आनी चोडणा हांगासर 5.5 कोटी रुपया वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर आमी ह्या वर्साक चालीक लायतले. एनवायरमेंट सभापती महोदय
पर्यावरण खात्याक 16 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. महोदय, लोकांची जैवविविधता नोंदणी, जैवविविधताय गार्डन, स्टार्टअप्स निधी संवर्धन उपक्रम आणि जैवविविधतेचेर आधारित थीम पार्क आशिल्ले नवे कॅम्पस हे सगळे तयार करपा खातीर जैवविविधताय वेवस्थापन समितीक 4 कोटी रुपयाची आर्थीक मजगती तरतूद केल्या. गोंय राज्यांतल्या ट्री हेल्थ मॉनिटर करपा खातीर तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साधनाचो उपयोग करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी अधिसुचोवणी केल्ल्या वेटलँड आनी श्रमशक्तीचे जलसमृद्धी हाचो संग्रहीत मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करपा खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन गोवन प्रकल्पा खातीर 10 मल्टी प्रॉडक्ट प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज सुरू 10 मल्टी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज सुरू करतले. सभापती महोदय, म्हजें सरकार नेदरलँड आणि केंद्र सरकारच्या NIO, NIOT, NCCR आणि NCSM जोड पावलान बीच नरिशमेंट इन गोवा ह्या विशयाचेर पायलट प्रकल्प सुरू करतले, जाका लागून रुपया 1 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, पर्यावरण खात्याच्या प्रशासकीय प्रतिनिधिपणा खाला आशिल्ले सगळे बोर्ड आणि प्रदीर्घकरण हाच्या कडल्यान दस्तऐवज एकठांय करपा खातीर पर्यावरण GIS प्रणालीक तयार करतले. आमच्या दिवाडी आणि वानशी सारकिल्या जुव्याचे आयलंड ह्याची वळख अस्मिताय राखपा खातीर थंय रिस्पॉन्सिबल लोकल इन्व्हेस्टमेंट अँड सस्टेनेबल टुरिजम प्रमोट करतले. जावपाचें आनी विशेष धोरण तयार करपाचें आमी थारायलां. Speaker sir, my government has completed the process for the approval of the revised CZMP 2011 and will shortly bringing the draft of the CZMP 2019 for the public consultation. The finalization of this plan will promote the tourism in coastal areas and also allow the government to take action on the illegal structure in these areas. Speaker sir, Goa State Wetland Authority will constituting the lake management committees through the people's participation, the preparing the integrated management plan for the protection of the notified wetland. A scheme for the conservation and revival of the salt pan in Goa will also formulated through the Goa Biodiversity Board. Degraded mangroves will be restored on a mission mode on the basis through a board. I propose to implement the plastic buyback scheme and with the incentives for the returning the plastic and stricter penalties for the littering. Speaker sir, my government has put in efforts of the document of the various critical biodiversity elements such as bird, water sources, trees, etc., which has created the positive awareness about the such subject in a public and also sensitized them about the rich resource that Goa has been blessed with. स्वयंपूर्ण सेक्टर, स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम. सभापती महाशय, मोर गव्हर्नन्स अँड लेस गव्हर्नमेंट असो हावेस दवरून तशेंच जनतेच्या दारात शासनाच्यो येवजण्यो पावच्यो हाच्या खातीर स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळ आमी हातात घेतल्या. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदयची यशोगाथा निर्माण करपाक आमी लाभार्थी केंद्रीत योजना कार्यावळी ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका स्तराचेर आयोजीत करून जण एकल्या गोंयकाराक हाचो लाभ मेळचो म्हणून कार्यरत आसात. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर वेगवेगळी धोरणां आणि कृती आराखडो तयार करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड आणि गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यान्वित केला. माझ्या सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र, प्रस्तावित लाभार्थी आणि सामान्य जनता हाका विविध योजनांची चड माहिती दिवपा खातीर थीम बेस्ड वेबिनार आयोजीत केल्यात. फाटल्या वर्सा अशा प्रकारचे 7 लायव्ह इंटरॅक्शन वेबिनार पंचायत नगरपालिका स्तराचेर आयोजीत केले. ह्याय वर्सा अशो कार्यावळी आमी आयोजीत करतले. स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हॅज कंटिन्युअसली वर्क टुवर्ड्स द एक्सिलन्स and has made the positive impact for all over the state during the last 4.5 years, which is benefiting 5.17 lakhs Goan by receiving the out of the economically backward and marginalized category of the people. पंचायत. सभापती महोदय, पंचायत खात्याक वाटप 312 कोटी रुपया आसा. सभापती महोदय, ह्या येवपी वर्सा सावन ग्रामपंचायतीची सेवा ऑनलायन मोडात उपलब्ध करतले, ज्याची पेमेंट डिजिटल पद्दतीत जातली.
जाका लागून लोकांक ह्या कामाक लागून पंचायतीक भेटी दिवपाची गरज लागची ना. तशेंच हाका लागून पारदर्शकता आनी जापसालदारकी सुनिश्चित जातली. तशेंच थळाव्या संस्थांक ग्रँट इक्विटेबली सोडात हाची खात्री इक्विटेबली सोडटा हाची खात्री करतले आनी रिफॉर्म आनी रिव्हेन्यू जनरेशन वाडोवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक जोडटले. रिफॉर्म आनी रिव्हेन्यू जनरेशन वाडोवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक जोडटले. सभापती महोदय, पंचायती भितर प्रक्रिया चड पारदर्शकता आनी येवच्या खातीर आधारीत करपा खातीर तातूंत बदल करतले. आर्थीक नदरेन दुबळ्या पंचायतीक आदार दिवपा खातीर 8 कोटीची तरतूद केल्या. पंचायतींनी मुळाव्या सुविधा उदरगती करपा खातीर 31 कोटीचें नियोजन केलां. त्या भायर दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम ह्या येवजणे खाला पंचायत घर पंचायती खातीर कम्युनिटी हॉल बाजार संकुल अशेंच स्वयंपूर्ण प्रोजेक्टा खातीर 5 कोटीची तजवीज केल्या. तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर 20 कोटीची रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या येवजणे खाला गांव पंचायत पावण्याचेर कोयर वेवस्थापन आनी ग्रामीण वाठारांतल्या वैयक्तीक घरांक अनुदान दरान बायोडायजेस्टर शौचालय ह्यो सुविधा पुरवपा खातीर 34 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. भितरल्या वाठारांत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गांव पंचायतींनी नितळसाण सांबाळपाची अपेक्षा आसा. सभापती महोदय, पंच वांगडाक 1000 रुपयांनी आनी सरपंच जिल्हा पंचायती वांगडाक 2000 रुपयांनी मानधन वाडोवपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटा. एग्रीकल्चर. सभापती महोदय, शेती खात्यांतल्यान 306 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, राज्यांतलो शेती उपक्रमाक प्रोत्साहन दिवपाच्या नदरेन गोवा राज्य अमृतकाल शेती धोरण 2025 ची अंमलबजावणी करपा खातीर 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. त्याच प्रमाण ICAR हाणें तयार केल्लो विजन डॉक्युमेंट ह्या वर्सा सावन अंमलबजावणी खातीर घेतले. खास करून भितरल्या वाठारांनी येवपी एग्रो टुरिजम उपक्रमा सारक्या सरकाराचो आधार आसतलो. सभापती महोदय, फोंड्या 5, दिवचल 9, तिसवाडीत 7, सालसेतीत 2, बार्देसांत 8, मुरगांवात 1 अशा 32 खाजन बांदाचो 30 कोटी रुपया खर्चून चालू आशिल्लें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें. त्याच बरोबर तिसवाडीत 4, फोंड्या 1, दिवचले 3 आनी मुरगांव तालुक्यात 1 अशा 9 खाजन बांदाचो काम ह्या वर्सा हातात घेतले आनी ताच्या खातीर 33 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, इस्रायल सरकारच्या जोड पावलान हातात घेतिल्ल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण मार्च 2025 जातले. वाळपय आनी फोंड्या हांगासर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मान्यता मिळाल्ल्यान कृषी घराच्या वर्सा उक्तावण जातले. राज्यातल्या शेतकारांक सेंद्रीय प्रमाणपत्रां दिवपा खातीर गोंयांत आपेड प्रादेशीक केंद्र सुरू करतले. केपें आनी सांगे हांगासर नव्या कृषी घराचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हे केंद्र सरकारच्या पालवान नाल उत्पादना खातीर ऑर्गेनीक खताक प्रोत्साहन दितले, ज्या खातीर 4 वर्सां खातीर 18 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ऑर्गनायज्ड पद्दतीन काजू शेती करपाक आनी बांबूच्या लागवडी संशोधन करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोवा कॅश्यू बोर्ड आनी गोवा बांबू बोर्डची स्थापना करपाचो प्रस्ताव मांडटा. एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस. सभापती महोदय, पशुसंवर्धन आनी पशुवैजकीय खात्या खातीर 161 कोटीची तजवीज आसा. गोवा कॉलेज ऑफ वेटरनरी सायन्स अँड एनिमल हजबंड्री ह्या वर्सा सावन सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महोदय, पोल्ट्री उत्पन्न वाडोवपा खातीर दराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी लोकांक दर्जेदार चिकन दिवपा खातीर गोवा पोल्ट्री बोर्ड स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच एक अत्याधुनीक पोल्ट्री फार्म स्थापन करपाचोय म्हाजो हेतू आसा. सांगे हांगासरल्या पशुवैजकीय दवाखान्याक पुराय क्षमतेचे पशुवैजकीय हॉस्पिटल करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच पोंद्या गोंयच्या विलेज सब सेंटराक पशुवैजकीय दवाखानो करपाक सोदता, जेका लागून दिवाडे, ओल्ड गोवा आनी गोवा वेल्ला आनी कुंभारजुवा वाठारांतल्या लोकांचे पशुवैजकीय संदर्भांतल्यो गरजो पुराय जातल्यो. त्या भायर चिखले हांगासर आशिल्ले नवे पशुवैजकीय डिस्पेन्सरी बदलतले. ही सगळीं कामां पुराय करपा खातीर पशुसंवर्धन खात्याक 7 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. स्पीकर सर, म्हापसा, होंडा and Kutti veterinary hospital will also be upgraded with the manpower and equipment to cater to the various requirements of the veterinary procedure. I propose to launch the mobile veterinary clinic in Goa to cater the medical attention required by the animal across the state. Also, the state of Minens will be tackled with the large-scale sterilization and vaccination program with the
priority in coastal belt and beaches. फिशरीज सभापती महोदय, नुस्तेमारी खात्याक 72 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, एस्टुरियन फिश फार्म्स एला ओल्ड गोवा हांगासरली सद्याची इमारत मोडून त्या जाग्यार नवी इमारत बांदपाचें काम ह्या वर्सा हातात घेतले. ह्या वर्सा सावन राज्यांतल्या खाऱ्या उदकांत नुस्तें पोसपाक संदर्भात वेगवेगळी प्रगत तंत्रगिन्यान सुरवात करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एक उपक्रम म्हणून ईज ऑफ डुईंग बिझनेस खाला म्हजें सरकार नुस्तेमारी जहाज मालकांक नुस्तेमारी जहाजाची नोंदणी संबंधांतल्या सगळ्या सेवांचो थेट प्रवेश मेळपा खातीर रियल क्राफ्ट पोर्टल एरवी ऑनलायन सेवा सक्षम करतले. सभापती महोदय, क्रॅब कल्चर, मसल्स कल्चर आणि सीवीड कल्चर संवर्धना खातीर आशिल्ल्या आर्थीक मदत येवजणेत बदल करपाचोय प्रस्ताव मांडटा. जातूंत वर्टिकल कल्चर स्ट्रीम आणि हॉरिझॉन्टल कल्चर सिस्टम हातूंत बॉक्स क्रिएट बसोवपा खातीर नव्या तंत्रज्ञानात संकल्पनेचो आस्पाव जातलो. सभापती महोदय, केंद्र सरकारच्या आदारान हांव गोंयांत नोंद जाल्ल्या सगळ्या नुस्तेमारी जहाजाचेर दर्यादेगेर सुरक्षा तशेंच खोल दर्यांतल्या नुस्तेमारा खातीर सेक्युरिटी आनी कम्युनिकेशने खातीर ट्रान्सपॉन्डर लावपाचोय प्रस्ताव मांडटा. ह्या कामा खातीर अंदाजे 3.5 कोटी रुपया खर्च येतलो. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला 41 कोटी खर्चाचो होलसेल फिश मार्केट बांदपाचो प्रकल्प हातात घेतला आणि सप्टेंबर 2025 मेरेन तो पुराय जावपाचो. हस्तकला कारागिरां खातीर विश्वकर्मा कौशल्य योजना आणि स्वावलंबन योजना ह्या यशस्वीपणान चलयतात. पुणे हांगासलो कॉयर डी फॅब्रिक प्लांट सुसज्ज करून थंय व्हड प्रमाणात रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो. तश्योच कुंभार कामाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर पोन्ने मशिनाच्या बदल्यांत नव्या आधुनीक यंत्राचोय बदल करून वेगवेगळ्या सजावटीची उत्पादकता आनी हेर जायत्या वस्तूंची उत्पादकाय वाडोवपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां. सभापती महाशय, कुणबी कापडाक चालना दिवपा खातीर सरकारी मुळाव्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांक गणवेशांत टप्प्याटप्प्यान कुणबी कपड्याचो आस्पाव जातलो. हे कापड हस्तकला विभागांतल्यान विद्यार्थ्यांक दिवपाचो असो आमचो यत्न आसा. सभापती महाशय, गोंय राज्यांतल्या PM विश्वकर्मा स्कीम यशस्वीरित्या चालीक लागल्यात. आतां मेरेन 34,000 येवन जवळपास 18,000 जणांची नावनोंदणी जाल्या. 4,000 उमेदवारांक पयल्या टप्प्याचें प्रशिक्षण जालां. 2,000 विश्वकर्मा रीणाचो अर्ज केला. ह्या अंतर्गत सध्या 1 कोटी रुपयाची रिणां वितरीत जाल्यात. सभापती महाशय, स्थानीक कुंभार आनी गणेश मुर्ती करपी लोकांक क्ले मिक्सिंग मशीन घेवपाक सबसिडी योजनेत हांव जाहीर करतां. डेव्हलपमेंट ऑफ द कुणबी क्राफ्ट विलेजचें काम हे उगवे सांगे हांगासर 2025 मेरेन पुराय जातलें. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय सेक्टर सोशल वेलफेअर. द एलोकेशन ऑफ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इज 562.60 crores. सभापती महोदय, सबका साथ सबका विकास या बोधवाक्यान म्हजें सरकार ह्या वर्सा सगळ्या समाजात कल्याण योजनाचो लाभ लोकांक दितले. ह्या वर्सा DSS ह्या योजने खातीर 400 कोटी रुपया, मुख्यमंत्री देवदर्शन ह्या योजने खातीर 8.5 कोटी रुपया आणि स्टुडंट स्कॉलरशिप ह्या खातीर 6 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, बांबोळे हांगासर आसपी स्पायनल कॉर्ड इंजुरी रिहॅबिलिटेशन सेंटर हाका पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ह्याच प्रमाणे अर्थसहाय्य दिवपाचें थारायलां. सभापती महोदय, अकाडेमीचो आधार घेवन गोवा हॅपिनेस इंडेक्स तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो राज्यांतल्या लोकांचो एकंदर बऱ्यापणाचो आनी जिणेंतल्या समाधानाचो मुल्यांकन करतले. अंदू समाज कल्याण खात्याच्या आनीक 21 येवजण्यो डिजिटल करून गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर ऑनबोर्ड करतले. Speaker sir, in order to provide the decent house to the backward classes, the Atal Asra scheme will be the revamp, wherein the model house will be allowed to the constructed to the certain specific cost by the contractors empaneled by the government, and the amount will be paid to the contractor instead of releasing to the beneficiaries. Speaker sir, there are the various legal dues, which is the small loans of the 5,000 to 10,000 extended by the Goa SC OBC Corporation since 1998. In order to settle this issue once and for all, waiver shall be provided for all such loans extended to the various beneficiaries. Provisoria आनीकूय घटमूट करपा खातीर आनी मुळावी बांदावळ
आनीक सुविधा वाडोवपा खातीर 33 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रायबल वेलफेअरा खातीर 132 कोटी आर्थीक तरतूद केल्या. पर्यटकांक गांवगिऱ्या आनी पारंपारीक गोंयची जाणविकाय मेळची हाच्या खातीर आदिवासी संस्कृताय, खाण जेवण आनी परंपरेची संवसारीक पावंड्यार चालना दितले. सभापती महाशय, भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्यसिद्धी योजना ह्या नव्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान NET JEE परीक्षेक बसपी पात्र विद्यार्थ्यांक 2 शैक्षणिक वर्साच्या कोचिंगा खातीर दर विद्यार्थ्याक ₹3 लाख मेरेन आमी अर्थसहाय्य मेळटले. सभापती महाशय, ह्या आर्थीक वर्सा भितर सकयल दिल्ले प्रकल्प पुराय करपाचोय आमचो आवेश आसा. एनेक्शर J हांगासर फोंडा, निरंकाल फोंडा, ताज्या उपरांत नावेली मायना, दवर्ली सालसेत, ताज्या उपरांत राशोल सालसेत, बिरोंडा पंचायत, पैंगिणी काणकोणा ऑल टुगेदर 8 कोटी. सभापती महाशय, सकयल दिल्ले प्रकल्प ह्या वर्सा चालीक लागतले. पारोडा सालसेत, ताज्या उपरांत बोरी फोंडा 0.4 कोटी 17.4% आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान केंद्र सरकारच्या आधारान मेडशे हांगासर रित्या क्वॉर्टर्सांक 50 कैद्यांची क्षमता आशिल्लें एक शक्ती सदन बांदपाक सोदता. सभापती महाशय, गृह आधार योजने खातीर 248 crores रुपयाची तजवीज केल्या आनी लाडली लक्ष्मी योजने खातीर 50 कोटीचे आंखून दवरल्यात. गोवा स्टेट वुमन्स कमिशन आनी चायल्ड लेबर कोर्ट अंदू घटमूट करतले. सभापती महोदय, ह्या वित्तीय वर्सा सावन गृह आधार आनी DSS ह्या लाभार्थ्यांक मेळपी आधाराची प्रक्रिया सुवेवस्थीत जातली आनी दर म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन लाभार्थ्याक तांची रक्कम मेळटली हाची खात्री दिता. म्हाका फुडें सांगपाक खोस भोगता की म्हज्या सरकारान गृह आधार येवजण ही प्रक्रिया पुराय डिजिटलायज केल्या आनी अर्जदारांक आतां थेट गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेरूय अर्ज करपाक मेळटले. जून 2024 पर्यंत वर्साच्या पोषण ट्रॅकरच्या आंकडेवारी प्रमाण हेर राज्याच्या परस गोंयांत स्टंटिंग, वेस्टिंग अँड अंडरवेटिंग चिल्ड्रन हाचे सगळ्यांत उणे दर आसात. हेच्या वयल्यान राज्य सरकारच्या भुरग्यांक पोषक वस्तू दितात म्हणपाचें दाखयता. ह्या उपक्रमाक ह्या वर्साक 22 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या आनी अंगणवाडी सेविकांचे आनी सहाय्यकांचे मानधन ह्या वर्सा सावन 1000 रुपयान वाडटले. एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी सभापती महाशय, द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिसेबिलिटी खातीर 29 कोटी अशी भरीव तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दिव्यांग जना खातीर कार्यरत विद्यालय आनी संस्थांक मुख्यमंत्री दिव्यांग केंद्र वंदना योजना अंतर्गत इंट्रेस्ट फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन्स दिवपाचें आमी थारायलां. सभापती महाशय, इमारतीक दिव्यांग जनांक सुलभ येवपाक वचपाक सुविधा ह्या वर्सा सुरू जातली. त्या भायर 200 शिक्षण संस्था भितर फिजिकल एंड डिजिटल एसेसिबिलिटी प्रकल्प पुराय जातले वा चालीक लागतले. सभापती महाशय, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट 2025 गोंय राज्यांत आयोजीत जातले आनी त्या खातीर आमी 10 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दिव्यांग जनां खातीर त्यांच्या कौशल्याच्या विकासा खातीर गोंयांत कंपोजीट रिजनल सेंटर सुरू करपाचें आमी थारायलां. सिव्हिल सप्लाय सभापती महोदय, नागरी पुरवठा खात्याक 58 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, हांव कांय गुदावांचें आधुनीकरण करपाचोय प्रस्ताव दवरता. हातूंत कन्वेयर बेल्ट आनी फोर्कलिफ्ट सिस्टमाचो वापर करून गुदावांतल्या वस्तूंचो वाहतूक सुलभ करप, वेस्टेज कमी करप तशेंच हातान हाताळपा खातीर लागपी वेळ आनी परिश्रम कमी करपाचोय आस्पाव आसतलो. सभापती महोदय, तालुक्यांतल्या नागरी पुरवठो गुदावांतल्यान CCTV कॅमेरे बदलून थंय आधुनीक तंत्रज्ञान प्रगत अशे कॅमेरे बसोवपाचोय हांव प्रस्ताव दवरता. अन्नधान्याचें वजन गुदावांतल्या सदांच कामाचो आढावो घेवप ह्या सारकी कामां करपा खातीर सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरपाचोय प्रस्ताव दवरता. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान भारत सरकारच्या मदतीन आधुनीकरण आनी सुदारणे खातीर एक येवजण राबयतले. वन नेशन वन रेशन कार्ड ह्या प्रणाली खाला राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी घटमूट करून तंत्रज्ञान नेतृत्वाच्या सुदारणा हाडटले. म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या सगळ्या 4,33,872 NFSA लाभार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या अन्नधान्याचे फुकट वितरण करून गोंय राज्यांतल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या यशस्वी रित्या राबयल्या. रूरल डेव्हलपमेंट सभापती महाशय, द डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेव्हलपमेंटा खातीर
69 कोटी रुपयाची आर्थिक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, 500 स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि विलेज ऑर्गनायझेशन आम्ही निर्माण करतले. हातूंतल्यान एक प्रगल्भ सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोसिस्टम तयार जावन संघटनात्मक बळकटीचेर लक्ष केंद्रीत करप सोपें जातलें. गोंयांतल्या बँकांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक क्रेडीट म्हणून 343.51 कोटी रुपया दिल्या आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्थिक स्वतंत्र आणि सस्टेनेबल लायव्हलीहूड हाचे एक प्रतीक आसा. सभापती महाशय, नॉन फार्म लायव्हलीहूड अंतर्गत 3580 लखपती निधी निर्माण करपाचो आमचो हावेस आसा आणि 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां प्रत्येकी 110 लाख रुपया कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यांक सुलभ आर्थिक मदत मेळची म्हणून क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तराचेर 2 महिला कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी निर्माण जातल्यो. सभापती महाशय, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राम अंतर्गत 70 तिसवाडी फोंडा धारबाग म्हाल वाहतूक करपी 48 वाहनांक घेवपाक निधी दिवपाचो थारायला. टुरिझम सेक्टोरियल क्लस्टर अंतर्गत पेडणे आणि बार्देस तालुक्याचोय बी आस्पाव जातलो. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी. सभापती महाशय, अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी मार्फत आम्ही सांगे हांगासर स्ट्रॉबेरीचे पीक घेवप, आंब्याची ग्राफ्ट वितरीत करप आणि पडीक जमनी लागवडी खाली हाडप अशी कामां हातात घेतल्या. ह्या वर्सात 30 हेक्टर पडीक जमीन लागवडी खाली हाडपाक आम्ही यशस्वी जातले. कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, सहकार खात्याक 39 कोटीची तरतूद केल्या. Speaker sir, the United Nations General Assembly has declared 2025 as the International Year of Cooperatives to be celebrated under the theme of Cooperative Build a Better World. म्हणजे सरकार सहकारचे समृद्धीचे स्वप्न साकार करपा खातीर सगळ्या सहकारी संस्थांनी गतिशील आर्थिक संस्था करपा खातीर सगळे तसेच तरेचे यत्न करतले. सगळ्या वंचित आणि सेवा मेळून नाशिल्ल्या गांवच्या वळख पटोवन गांवगिऱ्या लोकां खातीर फक्त गांवगिऱ्या लोकां खातीर फक्त उपजिविकेची संदीच न्हय तर समुदाय आधारीत दृश्टिकोन वरवीं आर्थीक सुरक्षितेचे जाळें उपलब्ध करून दिवपा खातीर नव्या बहुउद्देशीय प्राथमीक शेती पत सहकारी संस्था, प्राथमीक दूध सहकारी संस्था आणि प्राथमीक मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थांची सतवणूक करतले. सभापती महोदय, सहकारचे समृद्धी मिशन चालना दिवपा खातीर एक पावल म्हणून म्हणजे सरकार पॅक्स इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारूंक पावलां उखलतले. दूध संस्थाक सौर उर्जा चलपी EV चार्जिंग स्टेशन सुरू करपाक प्रोत्साहन दितले. बहुउद्देशीय पॅक्स सौर उर्जा चलोवपी कोल्ड स्टोरेज युनिट्स उभारणी खातीर पाठबळ दितले. बुडीत कर्ज म्हणून जाहीर केल्ल्या शेती संबंधित कर्जा खातीर शेअर भांडवल पॅक्स खातीर शिक्षण मॉड्यूल्स विकसीत आणि प्रसारीत करपा खातीर सहकारी वांगड्याचे व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम कौशल्य वाडोवपा खातीर आनीकूय सहकारी संस्थांच्या तरणाट्याक मेंबरां खातीर अभ्यास दौरे सहज करप साबार उपक्रम राबयतले. Speaker sir, the core banking solution for the entire cooperative sector and banking across the state will be implemented from this year, which will ensure financial inclusion, bring the state-of-the-art banking technology to all the cooperative banks and offer the debt cards, UPI and net banking services reaching even the remotest corner of the state. Housing. My government will introduce the comprehensive housing policy for providing the affordable housing for Goans through the Goa Housing Board. Land and revenue sector. Revenue. सभापती महाशय, महसूल खात्यासाठी 134.41 कोटीची आर्थिक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, राज्यातल्या 3ऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचो सोपस्कार यंदा सभापती महाशय, राज्यातल्या 3ऱ्या जिल्ह्यातील निर्मितीचे सोपस्कार यंदा पूर्ण केले जातील. सभापती महाशय, गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 216 मध्ये आवश्यक ते बदल करून शहरी भागात 1000 स्क्वेअर मीटर आणि पंचायत क्षेत्रात 600 स्क्वेअर मीटर पर्यंत क्षेत्रफळ असलेले बांधकामाचे रेग्युलरायझेशन करण्यात येईल.
पूर्वापार या भूमीत वास्तव्य करून असलेल्या परंतु जमिनीवर मालकी हक्क नसणाऱ्या गोमंतकीयांना त्यांच्या न्याय हक्कानुसार जमिनीचे मालकी हक्क देण्यासाठी माझे सरकार धोरण आखण्याचे जाहीर करत आहे. सार्वजनिक सेवांना अधिक चालना देण्यासाठी तसेच फायलिंगची देखरेख आणि ट्रॅकिंग व्हावे या हेतूने दोन्ही जिल्ह्यातील कार्यालयामध्ये ई ऑफिस प्रणाली सुरू केली जाईल. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील प्रशासन प्रक्रिया सुलभ आणि समान व्हाव्यात या दृष्टीने दोन्ही ठिकाणी ISO सर्टिफिकेशन करण्याचे कार्य यंदा पूर्ण केले जाईल. सभापती महाशय, भू रूपांतर संबंधी प्रकरणे, अनधिकृत बांधकामाचे नियमितीकरण करणे, फॉरेस्ट राईट कायद्याअंतर्गत दाव्याचे कालबद्ध निराकरण यासाठी माझ्या सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहेत. कुळ मुणकार हक्क प्रकरणे, त्यासंबंधी अपील, म्युटेशन इत्यादीचे कालबद्ध निराकरण व्हावे या दृष्टीने सगळ्या महसूल अधिकाऱ्यांना आम्ही शनिवारी विशेष सुनावण्या घेण्यासंबंधी निर्देशित केले आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक समान SOP लागू करण्याचाही माझा प्रस्ताव पेडण्या, फोंड्या, मुरगांव आणि सालसेत हांगासर आशिल्ली लँड सर्वे कार्यालयां